मग म्हाका आयकतात न्हय. तपलेल्या भुंयक पावसाचे येणे आणि या संभ्रमांत वांटो घेवचे वर्तेंदेने आम्हा सुमेस्तांक पावस जाला असताना हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक कुशल बरीत ही सांज हांव मागता. मग ह्या सोबीत संजेर अंतोन इकट्ठे म्हणल्या या जाग्यार सूर्यो बुडोवन येवच्या या वेळार कोंगणी मोगी आमी आनी आमची संगता आयल्या पोयाटिका कवी गोष्टी मोथमथव्य आंकडो घेवन या खर्यांत वंठो घेवंक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक माया मोगासो येवकार बऱ्यांतलो बरो स्वागत सुस्वागत हांव करता. हे पटी गट्ट ताळयो दिवन एकामेकांक आमी स्वागत करुया. मुगोचनो भोव अपुरबायची एक वेदी हांगासर तयार आसा. खंडीत जावन अपुरबायच्या रितीन ही वेदी सोंपता आनी ह्या वेदीक बर्म येजे तर आमी आपयल्ल्या सैऱ्यांनी ही वेदी आपणाय जाय. ता देखून आमचे सैरे इदोळुत्सव सेंट एंटनी बँडाच्या नादान या वेदी कुशीन मेटां काडच्याक तयार जाल्या. तर आमचे सैरे बँडा संगी या वेदीचेर येवच्याक तांची पावलां काडतना बसून रव्या सुबीत थाळयो दिव्या बँडाच्या नादान आमच्या सैऱ्यांक सबयल्या वेदीचेर स्वागत करुया. मुगोचनो अपुरबायचे सैरे या वेदीचेर सोंपते आसा. आयच्या कार्याचे अध्यक्ष स्थान घेतले आसा मनादिक बाप फ्रांसिस रोड्रिगस अद्यापाडी फिरगजेचे विगार. बापांक आमी गट्ट दोन ताळयो दिवया आनी स्वागत करुया. आनी मुगोचनो हांगासर उद्घाटक जावन हांगासर आसात संतोष डिसोजा कॅथोलिक सभा केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष ते जावन आसात आणि तांकां आमी ताळयांचो शुभर दिवन ह्या कार्याक आमी स्वागत करुया. आनी तशेंच हांगासर आसात नवीन पिरेरा गुरकार फयाटिका कवी गोष्टीचे तांकां आमी मोगान स्वागत करता. आनी तशेंच आमच्या संगता आसात डेनिस डिसिल्वा अध्यक्ष आमी आनी आमच्या पंगडाचे. तशेंच आमच्या संगता आसात संतोष डिकोस्ता आमी आनी आमच्या पंगडाचो कार्यदर्शी जावन ते सेवा दितात. आमच्या संगता आसात राजेश डिकोस्ता संदे आमी आनी आमच्या पंगडाचो तशेंच स्थळीय संघटक तो जावन आसा. खंडीत जावन अपुरबायच्या वेदीचेर अपुरबायचे सैरे हांगासर सोंपते आसतना आमी मोगान सैऱ्यांक स्वागत म्हणोवंक आसा आनी सगळ्यांच्या नांवी स्वागत म्हणच्याक हांव फुडें आपयता मनीस संतोष डिकोस्ता स्वागताची उतरां घेवन. मुगोचनो सुमेस्तांक बरी सांज मागता. हांगासर आमी सकड जमले सकड कोंकणी संवसाराक चड मोगाची म्हणयत. वेदीर आमी पळयल्यार दोन नांवां उठोवन दिसतात. एक आमी आनी आमची आनी एक पर्यटिका म्हणून. दोनांकी कोंकणी थंय चड आनी चड संबंद आसा ते आमकां कळीत आसा. पयलो शब्द हांवें खाण गेल्यार आमी आनी आमची एक संघटन म्हणयत, एक संघाताचो पंगड म्हणयत. लगभग 20 वर्सां जाली ताच्या की चडच जाली म्हणयत. आमी युवजन जावन आसतना जे कोणें ICY म्हणल्या संघटनांत केंद्रीय मटार DCC मटार सेवा दिल्ली थंय सगळी संगता येवन त्या उपरांत आमी एक अपुरबायचें एक संघटन इश्टांचो पंगड आमी त्या वेळार सुरवात केल्ली आनी त्या उपरांत सकट संगता मेळून एक संघटन म्हणटा आसतना वर्दे बूक आसता आनी एकावंट आसता हें सकट नासतना फाटल्या 20 वर्सांचे की संगता एक अपुरबायचो बांद इश्टांचो आनी त्या उपरांत आमच्या मुखेलपणाक जायतीं कार्य सदर जाल्लीं आसात. आयल्या वर्स पेपरे डूम म्हणलें एक अपुरबायचें कार्य सदर केलें
कोंकणी संवसारांत आमकां कळीत आसचें ब्रास बँड ताजें भविश्य आनी सांगत आमच्या कार्यांनी नास पदां हाकाय आमी पाठिंबोदीचें म्हणल्यार उद्देशान एक व्हडलें कार्य आमी सादर केल्लें आनी जायत्या लोकांचो पाठिंबो आमकां मेळिल्लो केलराय पिरगजीच्या आंगणांत 2 पटी फेब्रुवारींत 1 पटी नोव्हेंबरांत 1 पटी हजारो लोकांनी ह्या कार्यांत वांटेली घेतिल्लो आसा आनी ह्या मुखांतर आमी आनी आमची पंगड कोण म्हणलें आमकां कळ्ळें आसा आनी अशें म्हणटा आसतना आमच्या जायत्या इश्टांक पर्यटिका पंगडांत एक गांस आसा कित्याक मस्त जण इश्ट ते आमचे इश्ट जावन आसात आनी अशें म्हणटा आसतना पर्यटिका ह्या अपुरबायच्या कवी तांच्या संगात्यांचो एक पंगड आनी तांचे अपुरबायचे हे कवी गोश्टी ताका आमी पाठिंबो दिवचे म्हणल्या उद्देशान आज हांगासर आमच्या आमी आनी आमचे मुखेलपणाकाल कवी गोश्टी 39 हांगा आमी पळयता तें सादर करचें भाग आमकां फावो जाला आनी हांगासर आमी सक्कळ आसाव कवी आसाव आनी संघटक आसाव त्या मदें वेदीर सैरे आसात आमचे संगी ह्या कार्याचे अध्यक्ष आसात मनादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस आमकां सर्वांक वळखीचे आनी मोगाचे तांची वळख आमकां सर्वांक प्रत्येक तरान आमच्या पंगडाक सबार वर्सांची कित्याक ते एक लेखक कवी राखण्याचे आदले संपादक अशें म्हणटा आसतना आमचो संबंद चड आनी चड मोगासो आतां प्रस्तुत अध्यापडी पिरगजीत विगार जावन सेवा दिवन आसात एक अपुरबायचे लेखक मनादीक बाब फ्रांसीस रॉड्रिगस आमी आनी आमचे पंगडा तर्फेन पोएटिका पंगडा तर्फेन जमलेल्या सर्वां तर्फेन तांकां मोगासो स्वागत हांव मागतां दोन घट्ट थाळयो दिवच्यो मोगासो संकेत जावन एक जलो तांकां डेनिस टी सिल्वा अर्पितलो मोगाचनो आयच्या कार्याक मुखेल सैरो दिंडो मणाय लांब दीग व्यक्ती आमच्या मदगात आसा आमकां कळीत आसा कथोलीक सभा मंगळूर प्रदेश आयल्या वर्स येलिसांव जाल्लें आनी सगळ्यांकी खुशी एक समर्थ अध्यक्ष ह्या वर्सा आमकां फावो जाला कित्याक जायतो अनुभव तांचे लागीं आसा अपुरबायचे सुखान धरची एक अपुरबायची दिशा ते घेवन फुडें सरले आसात अशें म्हणटा आसतना आमच्या लायक समाजीक एक बरें मुखेल उदेत आसतना आमकां खंडीत जावन अभिमान अशें म्हणटा आसतना आज ह्या वर्त्या दिसा तांकां आमी मुखेल सैरो जावन उदघाटक जावन आपयले आसा आनी गांवान यस लक्सरसचे बचपे पिरगजीचे मानेस्त संतोष डिसोजा तांकां व्हड मोगान तुमच्या सर्वां तर्फेन मोगासो स्वागत तांकां पटयता दोन घट्ट ताळयांचो शिवर तांकां आमी दिवच्यो मोगाचनो आमी आनी आमची पंगडाक जायत्या वर्सां जावन जायतीं कार्य सादर करचे तर ती एक उर्बा आसूंक जाय त्या मदें ते चिंताप येवंक जाय आनी चिंताप पयलें येवचें डेनिस टी सिल्वा आमचो सगळ्या पंगडाचो तो संचालक म्हणून सांगयत आमी आनी आमची आनी तो चडावो जावन कोंकणी कार्य म्हणटा आसतना ताजो उर्बा चड आनी ह्या मदें हर एकल्याक पाठिंबो दिवचें पाठ पडची ताची एक उर्बा डेनिस टी सिल्वाची वळख आमकां मेस्तांक आसा ICYMंत मंगळूर डिसीस कर्नाटक राज्याचो अध्यक्ष जावन राजकीयांत आपलें मेतेरपण समाजाचो एक बरो बळवंत मुखेली जावन वाडोवनेचो मनीस डेनिस टी सिल्वा तुमच्या सर्वां तर्फेन ताका मनासो मोगासो स्वागत मागता हांव विनंती करता अरुण आजेकार ताका फुडें येवच्याक आमचो संगाती ताकाय मोगान स्वागत करच्याक विनंती करता आमचे संगी पर्यटिका असो गुरकार आसा हांव चिंता हें कार्य आमी सादर करचें जाल्यार ताणें पयलो प्रस्ताव आमच्या रोशन कॅस्टिलून लागीं सांगिल्लो आसा मस्त तेंपार म्हणून एक आशा आसली आमी एक हें करीचें म्हणल्या दिशेन आनी त्या दिशेन आज सगळें कार्य हांगासर मांडावळ जाल्ली आसा आमी आनी तुमी सांगता म्हणून आनी ह्या मदें पर्यटिका ताजो गुरकार मनेस्त नवीन सुरतकल तांकां तुमच्या सर्वां तर्फेन मोगासो स्वागत हांव मागतां एक कार्य सादर जाय तर स्थळीय रितीन तें सगळें अपुरबायन हांगासर मांडावळ करूंक आसा आनी आमचो एकलो संगाती यस पिरगजीचो आमकां चड खुशी
मनेस्त राजेश डिकॉस्टा आज ताज्या पिरगजीन हांगासर आमी आसाव आज जे कितें हांगाची मंडावळ भोव सुबीत रितीन करूंक जाय ती सगळी मंडावळ ताणें केल्ली आसा स्थळी संचालक म्हणजे आमचो संगाती मनेस्त राजेश डिकॉस्टा ताकाय हांव तुमच्या सर्वांतर्फे मोगाचो स्वागत मागता. आमचे संगी जायते कवी आसात. आज आमी व्हडा उर्बेन आयले हांव आमचे पैकी जायत्यांनी अशें बसून कविता आयकुंची आनी ती उर्बा आमा समेस्तांक आसा. जायत्या वर्सां तावन ह्या समाजान कितें घडता तें पळोवन त्या दिशेन कविता घडण सादर करची आनी कोंकणीक एक वर्ती देणगी दिवचे सबार कवी आमचे मदें आसात. आज जायत्यांक आपोवणें दिल्लें आसा. सकट कवींकी हांव ह्या संजेक वर्त्या मोगान मोगाचो स्वागत तुमकां मागता. संगतच आमी आनी आमची वांगडी संगाती हांगासर आमी आसाव तुमकांय समेस्तांक मोगाचो स्वागत हांव मागता. संगतच आमचे मोगाचे संगाती ते दाळे आमकां सांगात दिवचे जायते जण आमचे मोगी संगाती हांगासर आसात. तुमकांय वर्त्या मोगान आयच्या ह्या संजेक मोगाचो स्वागत हांव मागता. समेस्तांक स्वागत मागता आसतना आमचे संगी ब्रास बँडी आसा तांकांय वर्त्या मोगान स्वागत मागता. तुमकां समेस्तांक प्रत्येक फावटी मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं. बोवा पुरबायच्या उतरणी हांगासर सगळ्यांक स्वागत केल्ल्या मनेस्त संतोष डिकोस्ता तुमकां आमी स्वागत करतना आमी आनी आमच्या पंगडाचो अध्यक्ष डेनिस डी सिल्वा तुमी ताका स्वागत करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. मगोचे न्हू शब्दाक शब्द मेळटना उतरांक उतरां मेळटना कविता जाता. शब्द आनी उतरां ओट्टू मेळटना गीत संगीत जाता. आणि आता हांगासर ह्या कवी गोष्टीचे उद्घाटन जाता. उद्घाटन जावच्या फुडें मगोचे न्हू आदी हांगासर एक पणस दवरलो सो म्हाका पळय आगी आदी पणस दुबल्यांचे जेवण म्हणून सांगतले. ह्या दुबल्यांचे इश्ट म्हणून पणसाक आपयतली खंय. आनी आज ह्या कार्यांत एक सोबीत पणस हांगासर हाडिल्लो आसा. आनी ह्या पणसाक आमी पळयल्यार अशें आमी एक चिंता ताका सरी करयेत. पणस म्हळ्यार आमचे मन, गरे म्हळ्यार आमची उतरां आनी ताची पांक आमचो संबंध आनी ताची पंप्यां आमचे सांगातपण आनी ताची भिकणां आमची बुदवनगाय. बरें मन, बरी उतरां, बरो संबंध, बरें सांगातपण आनी बरी बुदवनगाय आमची जावं दी म्हणल्या आशेन बरें मागून. आनी आतां ह्या कार्याचे उद्घाटक जावन आसचे मनेस्त संतोष तुमी हांगासर फुडें येवची आनी हांगासर आसलो पणस खातरन तसो उद्घाटन तुमी करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. उद्घाटक जावन आसात मनेस्त संतोष डिसोजा कॅथोलीक सभा केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष. आता भोव सोबीत हांगासर आसलो तो पणस खातरतात आनी ह्या कार्याचे उद्घाटन करतात. कार्याक सुरवात दितात. थाळयांचो शिवर दिवया. ह्या कार्याक सर बरें मागया. घट्ट थाळयो हांगासर आसचे. आणि मग घट्ट ताळयो दिवया. कार्याची सुरवात हांगासर जाता. उद्घाटन जाते आसा. घट्ट ताळयो दिवन आमी बरें मागया. मग अपुरबायच्या रितीन दुबल्यांचो दायज जावन आसो पणस खातरन हांगासर आमच्या मनेस्त संतोष डिसोजा कॅथोलीक सभा केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष जावन आसून उंचल्या हुद्द्यार आसले व्यक्ती हांगासर येवन व्हडा मोगान व्हडा खुशेन तांणी ह्या कार्याचे उद्घाटन तांणी केल्लें आसा. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मगचे न्हू खंडीत जावन आमचे मदलो आमचो व्यक्ती एका उंचल्या हुद्द्याक पावतना आमकां व्हरतो आनी तसो संतोष घेवन ह्या वखता आमी आनी आमच्या पंगडाचे सांदे मुखार सरतात आनी आमच्या कॅथोलीक सभेचो केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन आसो मनेस्त संतोष डिसोजाक ह्या वखता मान करतात. मनेस्त संतोष डिसोजा तुमी एक घडी मुखल्या बसका हांगासर घेवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा.
तुम्ही मुखार येऊनचे मगचनो कॅथोलिक सभेचो केंद्रीय समितीचो अध्यक्ष जावन संतोष डिसोजा विंसून आयला त्या देखून तांकां आमी आनी आमच्या पंगडाची ह्या वक्ता मान करूंक आशेतात आनी तांच्या सगळ्या मुखल्या मिसावाक समेस्त ती बरें मागतात तांच्या सांगता आमी हांगासर बरें मागता ह्या तुमच्या मुखेलपणार आमची कॅथोलिक सभा आनी किसर वाडोवन दी बऱ्यांतले बरी कामां करून दी अशें आम्हा समेस्तांचे मागणें जावन आसा म्हणून सभे ताळयो दिवया आमच्या अध्यक्षाक आमी समेस्त बरें मागया देव बरें करूं म्हणटा आमी आनी आमच्या पंगडाक आनी हो सन्मान स्वीकार केल्ल्या मनीस संतोष डिसोजा तुमकां आनी आतां उद्घाटकाची बोगणां आमचे समोर ते दवरतात तांची उतरां आमी समेस्त ह्या वक्ता आयकुया वेदीचेर अजरसच्या आयच्या कार्याचे अध्यक्ष मनादीक बाप फ्रांसीस बापानो तशेंच आमी आनी आमची हाचे अध्यक्ष श्रीमान डेनिस डिसिल्वा कार्यदर्शी श्रीमान संतोष डिकोस्टा पोएटिका असो गुरकर श्रीमान नवीन आनी आज हांगासर ही पुरा मंडावळ केल्लो आमचो राजेश श्रीमान राजेश डिकोस्टा तशेंच हांगासर हजर आशिल्ले सर कावी आनी आमी आनी आमचे ह्या पंगडाचे सर संदे तशेंच हांगासर आशिल्ल्या सर म्हज्या मोगाच्यानो पयल्यान पयलें हांव तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका आज अभिनंदन केल्ल्याक हांवें चिंतूनातलें म्हाका डेनिस डिसिल्वा सांगलें तुमी येजे मागीर एक आमचें कार्य आसा आनी पूण हांगासर येता आसतना तुमी म्हाका आज मान केलो म्हाका निजवण उरती खुशी आनी अभिमान म्हाका भोगता कित्याक हांगासर आसात मलगडे कावी आनी तांचे मुखार इल्ले उलयता म्हणटा आसतना इल्ली कवजेनी इल्ली भोगता कित्याक तांचें कोंकणींतलें साहित्य तांतली कोंकणीची भास तांची ती काल म्हणटा तिके वयल्या अंताची आनी आमी उलयता आसतना तिके सीदा उलोवन वेचे कितें जावन दी मोगाचेनो आज ओर्तो संतोष आनी अभिमान म्हाका भोगता आनी परत एक फावटी अभिनंदन पटेल्याक देव बरें करूं म्हणटा पेपेरे पेपे डूम हे कार्यक्रम बारी एक फामाद जालें आनी हे कार्यक्रम बारी लोकां मोगाळ जालें आनी आज आमी आनी आमची पंगड आनी पोएटीक कवींचो पंगड संगता मेळून मांडून हाडिल्ल्या पोएटीक कवी गोष्टी 39 ह्या कार्यांत भाग घेवंक म्हाका व्हरतो संतोष आनी अभिमान भोगता एका सरकारान वा एका संस्थेन करी जाय जाल्लें काम कोंकणीच्या भाशे खातीर साहित्या खातीर
हे आज तुम्ही करनासात. मंगळूरू, उडपी, गोवा आणि इतर जाग्यांच्या मलगड्या आणि नव्या कवींक संगता घालून तुम्ही येदोळूचो 38 कवी गोष्टी मांडून हाडल्यात. हे एक वर्तें साधन तुमचे. या सदनाक कॅथोलिक सभेचो केंद्रीय अध्यक्ष जावन तुमकां हांव शबासकी पटयतां आनी तुमकां हांव बरें मागतां. तुमच्या ह्या प्रयोगा वरवीं कोंकणी भास, संस्कृती आनी साहित्याक जायतें बरें जालां म्हणून हांव पातयेतां. असल्या कार्यक्रमा वरवीं नवे कवी उदयोन आयल्यात आसतले. तांकांय कवी गोश्टींत सुरू इल्ली कवजेनी भोगल्या आसतली, पूण तांकां मुखार असले कार्यक्रम केल्ल्या वरवीं तांकां धैर्य खंडीत जावन मेळ्ळां आसतलें म्हणून म्हजी एक पातयेणी. तुमचें काम आनीकी मुखार वचून दी. आज 39 पोएटीक कवी गोश्टी हे मुखार 100, 200, 500 कवी गोश्टी जावन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां. आनी तुमच्या ह्या कार्याक कॅथोलिक सभा केंद्रीय तुमच्या कोंकणींतल्या बऱ्या कामाक तुमचे सोबे सदांच आसतली आनी ह्या वेळा आमचो सहकार खंडीत जावन तुमचे सगाता आसतलो म्हणून सांगून म्हजी ही 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. बोवा परबायेच्या रितीन हांगासर कोंकणी मोगा विशांत, साहित्य विशांत उलयल्या आमचे उद्घाटक जावन आसचे म्हणीत संतोष डिसूजा तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाचें न्हू, कोंकणी आमची माय भास. कोंकणी भाशेंतय आमकां मोग आसा, अभिमान आसा. आमची भास, आमची साहित्य आनी किचड वाडा जंय म्हणली आमची वरती आशाय जावन आसा. आनी तस आशे काल आयच्या दिसा मोगाचें न्हू ह्या कार्याचे उद्घाटक जावन आमचे अध्यक्ष स्थान घेतिल्ले आसा आमचे फादर फ्रांसीस रोड्रिगस. ते एक बरे साहिती, बरे एक बरोवपी, राखणो संपादक जावनय तांणी बऱ्यांतली बरी सेवा, बऱ्यांतली बरी कावनां, बऱ्यांतली बरी साहित्य तांणी थंयसर तांचे परगट जाल्ले आसा. आनी जनवायेचे भांडारस तांचे थंय आसा म्हणयत सबार फिरगजांनी तांणी सहाय्यक विगार जावन, प्रस्तुत विगार जावन ते सेवा दितात. आज वर्त्या मोगान ह्या साहित्याचेर मोग दवर ते हांगासर आयल्यात. आतां अध्यक्षाची उतरां आमी सुमेजता हांगासर आयकुया. आयच्या कवी गोष्टी 1940 हाचे उद्घाटक आनी DSCचे कॅथोलिक सभेचे अध्यक्ष मनीस संतोष. आमी आनी आमची एक व्हड पंगड, व्हड माखाऱ्यांचो एक संगात्यांचो एक पंगड हाचे कारभारी अध्यक्ष डेनिस बाब, कार्यदर्शी संतोष बाब आनी स्थळीय संघाटक राजेश डिकोस्ता आनी पोयटीक असो गुरकार. पोयटीक एक व्हड वाडो, ताका भौगोलीक घडी नात. तर एका विस्तार वाड्याचो हांगा तावन गोंया पर्यंत वाडो विस्तारला. त्या एका वाड्याचो गुरकार आसा मनीस नवीन पिरेर सुरतकल. तशेंच सर कवी, खवाईत्री, भाव भयणी, कोंकणी मोगिनो. तुमकां संजेच्या ह्या वेळार संजेचे प्रणाम मागता आसतना हांवें ओपून घेजे. आज हांव एक तुमच्या मदें बसून कविता आयकूंक म्हूण आयिल्लो. हांगा येताना म्हाका अध्यक्ष करून जाला अशें म्हूण सांगलें. हांव अध्यक्षी उलोवप तयार करून ती गरजी ना. आज गरजेचें कितें आसा तें कोंकणी कविता तुमी सादर करच्यो आसा त्यो आमी आयकोवच्यो. ताचो स्वाद, तांतली सुवाद, तांतली एक सोबाय ती सागची चड गरजेची आसता. अशें म्हणटना कविता आनी जिविता मदें केदाळ संबंद आसता. कविता आनी जिवितांत वांटे करूंक जायना, वेगळी करूंक जायना, मेकळी करूंक जायना. तशें एकामेका संघटना मदें, मनशां मदें बांद संबंद तो सदांच वाडुल्लो आनी विणुल्लो आसता. आज आमी आनी आमची ते हांव ताका सुमार वर्सां पळयत आसा बाबडेन सांगिल्ल्या प्रमाणे
संतोषान ताच्या उलोवपांत सुरवातेच्या उतरां सांगल्या प्रमाणे तांचें जिवीत, तांचो एक बांद, तांचो संबंद, तांच्या कारबारां, तांची एक मांडावळी, तांची एक वेवस्था, संयोजन एक भोव विस्तार रुपाचें फाटल्या वर्साचे दोनूय कार्यान एक दीस हांव थंय गेल्लो आसा निर्मार्गान. व्हड कार्य, व्हड एक आतां आमी आनी आमचें म्हणलें नांव आमकां येना जाल्यार पेपरे डूम म्हणल्यार एकल्याक बायपाट आसा. हय एका संघटन आनी तांचे एक व्हड एक विस्तार कोंकणी मात न्ही समाजीक विस्ताराचें एक रूप घेवन तांच्या सांगात पॉयटीक आनी एक विस्तार पंगड फाटल्या 3-4 वर्सांत हांव न्हू हर एका म्हयन्यान म्हणल्यार बरें सोड नासतना खंयच्या तरेक आनी एका पंगडा लागीं संबंद बांद जोडून सैरीक घडून तांची कार्य जातच आसात. कोंकणी म्हणली एक काल एक भाशेची व्हड मात्र न्ही. ह्या दिसांनी तांची सामाजीक काळजी तांणी मेळयल्ली आसा. इस्कॉलांनी भुरग्यांक गरजेवंतांक बुकांची मांडावळ करची होल्यो सामाजीक काळजीच्यो गजाली तांचो मेळोवन जिवित आनी कविता मध्ये संबंद करचे एक व्हड एका ह्या गजालींक घडावळींक प्रक्रियेक हांव सर बरें मागता आसतना हांगासर आज उक्तावणेचें एक विशेष रूप आसा. पणसाचे पणस उघडन ह्या पणस कातरन वा सोडोवन ताचे ह्या कवी गोश्टीचें उक्तावण जाल्लें आसा केल्लें आसा. म्हाका ल्हान आसतना 3 फळां बारीक मोगाची आतां ड्रॅगन फ्रूट, ड्राय फ्रुटां, ही फ्रुटां पुरायलेलीं जाल्यांत पूण ल्हान आसतना म्हाका मोगाची आली 3 फळां. एक बेंडसां बोगलेक बणक्यांची पाड थंय वचून खावची सोदची बेंडसां. दुसरें मायन आंगणान बसून सोडोवचें आनी कातरसो पणसां आनी ताजी शेडां आमी खावची. ताजे उपरांत इल्लेशें व्हड जाताना आमी सोन्स फार्मा पावल्या. म्हज्या घरांत 1 किलोमिटर आसचें सोन्स फार्म म्हण अणसा फार्म म्हणून आमकां आयकतालें. सोन्स फार्म न्ही. तशें थंयसर सड्ड सगळीं बरीं मेळ्ळाचें सड्ड मोल दिवचें पडटा. देखून आमी इल्लें मोल दिवन अर्दें कुसुल्लीं अणसां हाडचीं. इल्लेशें खंय म्हणी पाड जाल्ली. मागीर पुरो एक्सपोर्ट जाता या निर्यात जाता म्हणटाले ज्यूस जावं आनी कितें जावं. तशें म्हाका ल्हान आसतना ही 3 फळां बारी मोगाची. आतां हांवें मोगाची न्हय म्हणून न्ही पूण आतां खावचो काळ जाला म्हजी पुराय जाल्या. अणसां बेंडसां आनी पणसां हय एक विशिश्ट उद्घाटन आज जाला. ह्या सगळ्या कार्याक तुमकां सगळ्यांक बरें मागता आसतना कवी कवयित्री तुमच्या सादरपणाक सर्व बरें मागता. बरें जावं, कोंकण्याचें बरें जावं, आमचें सगळ्यांचें बरें जावं. देव बरें करूं. बोवापूर्बाच्या रितीन अध्यक्षांनी तांची उतरां आमच्या संगता वांटून घेतल्यांत अध्यक्षांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां हांगासर मुखल्या कवी गोश्टीक आमी वेदी सोडून दिवंक आसा. देव बरें करूं म्हणटा. म्हणत बाप फ्रांसीस रोड्रिगस, मनीस्त संतोष डिसोजा, मनीस्त नवीन पेरेरा, मनीस्त डेनिस डिसिल्वा, मनीस्त संतोष डिकोस्ता आनी मनीस्त राजेश डिकोस्ता तुमकां आमी देव बरें करूं. मुखल्या कार्याक तुमी वेदी हांगासर सोडून दिवच्याक विनंती आसा. हांगासर आतां पॉयटिका कवी गोश्टी आरंभ जाता. ताच्या फुडें हांगासर व्यक्ती परिचय कर दिवंक हांव आशेता. मनीस्त जॉर्ज लिगोरी डिसोजा. कोंकणीचें नांव तांचें लिगोरी इर्गान म्हणून फिरगस तांची सुरतकाल. आमचो संदेश पत्राचो आदलो संपादकी तो जावन आसा. कुसळां दुखासर आसो म्हणलो बूक तांणी लिखलो आसा. राखणो जेलो आमचो युवाक आमचो संदेश वीज कोंकणी दिवो पत्रांनी लेखना अशें काणयो तांणी प्रगट केल्ल्यो आसात. 25 सडीत कोंकणी कवी गोश्टींनी कविता सादर केल्ली कीर्त तांची. आकाशवाणी मंगळूर हातूंत भाशणां आनी दही जिवळ टीव्हीचेर 3 फावटी 2 घडी कुशीन खाडी प्रसार जाल्यात. रेडिओ सरंग आनी V4 टीव्ही चॅनलाचेर तांचे संदर्शन प्रसार जाला. आयले वरो सदर जाल्ल्या पेपरे डूम कार्याचे आयोजीत केल्ल्या आमी आनी आमच्या पंगडाचो संदेय ते जावन आसात. सुरतकाल फिरगज पत्राचो संपादक क्रिस्टोफर एसोसिएशन ऑफ सुरतकाल हाचे वार्षिक पत्र क्रिस्कोस म्हणून असो संपादक जावन ते
सेवा दिते आसा. प्रस्तुत एम.आर.पी.एल कंपनींत मॅनेजर जावनी ते सेवा दितात. तांकां ह्या कार्याक आमी मोगान स्वागत करतना सोबीत थाळयो दिवया. मोगोज आमच्या मनेस्त जॉर्ज लिगोर्डी सोजाक स्वागत. आणि एक मनाची व्यक्ती आमच्या संगत आसा. तांची व्यक्ती परिचय करून दिवची जाल्यार ते आसात मनेस्त लॉयड रेगो ताकोडे. लिखणे नाव एलियर ताकोडे, लार ताकोडे. 2 काव्य पुस्तकां, 1 लेखनाचे पुस्तक, 100 वयर कवना, 100 वयर लेखना, 100 वयर पदां तांणी घडयल्ली आसात. आमचो युवक खाणीक आदलो सहा संपादक जावनी तांणी बरी सेवा दिल्ली आसा. आदलो मित्र संपादक आमी आनी आमची पंगडाचो कुटुंबा संदो तशेंच रंग तरंग मोडबिद्रे असो सहा स्थापक जावनी तांणी बरी सेवा दिल्ली आसा. तांकांय आमी मोगान स्वागत करता. सगळी ताळयो दिव आमी ताका स्वागत करचें. आनी आतां मुक्तलो अवकाश आमी तुमकां हांगासर सण्ण दिता. देव बरें करूं. मोगाच्यानो सर्वांक बरी सांज हांव मागतां. आमची कविगोश्टी आज 39वी कविगोश्टी पोएटिका संगी आमी आनी आमची हे एक कविता फेस्त जावन आमी हांगा सादर करता. कविगोश्टी म्हणच्या की कविता फेस्ता रुपार आमी हांगासर सादर करूंक प्रयत्न केल्ले आसा. ही कविगोश्टी आदल्या म्हयन्याच्या 3 तारखे जायची आसली. आमच्या गांवांत इल्लें चोडुणें जाल्ल्यान त्या दिसा त्या वेळार ही फाटीं पडून आयच्या दिसा ह्या आपुरबायेच्या ह्या गांवांत ह्या एका आपुरबायेच्या परिसरांत चलोन आसा. मगाच्यान हांगासर आमी देखतना सादारण हे कविगोश्टीचें वातावरण म्हणच्या की हांगा कुवाळो कातरुना पूण पणस कातरलो आनी बँड आनी हें पळयतना एका रिती रोसाचें काजाराचें वातावरण दिसता. देखून हर एकली तुमी हांगासर रोसाच्या काजाराच्या वातावरणावरी भोव संतोशान भाग घेया. कविता वाचतना कितेंय उद्गार दिवंक आसल्यार दिवयेत, उगत बसचे नाका. आमी उलोवचें, तुमी आयकोचें, एकल्यान वाचचें आयकोचें तशें नाका. सगळ्यां भाग घेवन भोव एक ही कविगोश्टी अपुरबायची जावं दी म्हणली म्हजी आशा. अशें म्हणटा आसतना हांगासर हांव वेदिकेक आपयल्या उपरांत थोड्यो ओव्या रुपार तांकां कविता वाचूंक उठयता. कित्याक म्हळ्यार हांगा एक तसलें वातावरण आसा जाल्ल्यान. आनी मोगाच्यान हांवें आपोवचें मात्र साहित्य शेतांत म्हजें तितलें एक अनुभव उणो लॉयडाक कंपेर केल्यार. तो आर्च बिस्पदर हांव वालतार भुरगो साहित्य शेतांत. आनी सारकें सांगचें तर साहित्य शेतांत ताच्या व्हाणाचो नाडो बांदूंक हांव तितलो योग्य न्ही म्हणले बरें दिसता. तशें कितें जावं दी ह्या कविताची वरवणी कितें आसा तो आमचो लॉयड तो करता. आपोवचें मात्र एक सुलाबायचें काम हांव करता. देखून ही आमी हांगासर आतां कविगोश्टी आराम करता. लॉयड तुमी कितें म्हणटा? समेस्तांक नमस्कार. 2010 इसवेंतल्याक मित्राचो संपादक आसतना हांवें एक संपादकी बरयल्लें. बऱ्या उद्देशान बरयल्लें पूण ते सुमार जाणांनी ताचो अर्थ वेगळो करून घेतलो. त्या संपादकीचें माताळें आशिल्लें कोंकणीचें मोर्न केदाळा म्हणून. एक बरो कारण आसा तें संपादकी चडाव जावन तेदाल आमची परिस्थिती तशीच. सगळीं पानां मित्राची तुमी चिंता 16 पानां आसतात ती प्रेसाक धाडची कशी म्हळ्यार 4 पानां लेगन धाडची थंय प्रिंट जावन आसता प्रसादान. प्रसाद प्रिंटर्स आमी करतले. लास्ट 4 पानां बाकी तातूंत संपादकी बाकी तशें केदाळे कितें बरोवचें हांवेंच बरोवचें लास्ट निमाणे घडये बरोवचें. एक दीस तो प्रेसाक धाडसो दीस निमाणी पानां धाडसो दीस त्या दिसा कोंकणीचो व्हडलो नाटक इस्त म्हज्या ऑफिसाक आयलो दनपारां. जेवया म्हणलो. आमी सडावत आयल्यार लागसार एक कांगनाडी हॉटेल आसा थंय जेवणाक येचें. थंय जेवताना ताणें गजाली काडल्यो आनी म्हणलो सांगलें बरी म्हाका एक आशा आतां हें कोंकणी मोरता म्हणटात न्ही कोंकणीचें मोर्न कितें आमकां गोत्तू न्हय. मोर्न जाल्यार मेरिताय मोरचें म्हणलो. आसून तो म्हणलो
ती एक म्हाका बारीक लागलें काळजाक. ताणें म्हणली रीती तशीच आसली, तसो कोण म्हणून नाका आसा, व्हडलो नटाकिस्त, हास्य नटाकिस्त. आनी मागीर हांवें संपादकी बरयलें आनी त्या संपादकीन इतलेंच बरयलें हांवें, जर तर फुडारांत आमच्या कोंकणी घरांनी 1-2 पत्रां येवची रावलीं, 1-2 संगीत कवळ्यो काणवच्यो रावल्यो, 1-2 नायटांक वेचें रावलें, 1-2 नाटकां घडचीं रावलीं, खंडी जावन फुडारांत कोंकणीचें मरण जातलें म्हणून. म्हळ्यार ती जबाबदारी आमकां आसली, आमी कोंकणी उरोवची म्हणून. आनी खुशी जाता पोएटिका तसलो पंगड पाद्राबाने दळस म्हळें गुरकार नवीन पेरेर म्हणून त्या वाड्याक एंड म्हणना हांगातून गोंया म्हणसर वाडोच तो त्या वाड्याचो गुरकार नवीन पेरेर ताच्या फुडारपणार पोएटिका म्हळें पंगड घडलो आनी नवी एक दिशा कोंकणी काव्या वर्तुळाक लाभली. आनी कब्बिनाद कडलकाय काव्या म्हळ्यार तशें म्हण आसलें. ह्या थोड्या जाणांची मात एक आस्त म्हणले बरी एक कविता म्हण आसली, ती आमी सगळ्यांनी ती आस्वाद करियेत. कोणूय मन केल्यार कविता बरयत म्हणल्यार एका रुपाक ते हाड पावयल्ली कीर्त पोएटिकाक देखून आज पयल्यान पयलें नवीन पेरेरा जोसे बाबा सांगा आनी सक्कड पोएटिका वांगड्यांक हांव दिनवास पाठयतां. दुसरो आनी एक संस्था दिसता आमी आनी आमची सडून 20 वर्सां आदीं 2002-2001 त्या वेळार 2003-2004-05 म्हणसर थोडे युवा जण ICMच्या बंदराकाल सगळ्या डायसिजीन संचलन करून पावल्ले. वेगवेगळी कार्य व्हड कार्य ICMांतून ICMान असली कार्य करियेत गे म्हणल्यार एक लोकांनी चिंचेतले एक कार्यक्रमां केल्ली आनी ते मुखेले कोण आसले फुडारांत ते तांच्या जिवितांत सेटल जाले, लग्न जाले, बापूय जाले, उद्यमी जाले, या तांच्या संवसाराक गेले तरी तांचे ते मुखेलपण ते ICMांतून लाभलें, तांणी उरयलें. आनी आमी आनी आमची म्हणल्यार एक पंगड बांदून 20 वर्सां जावन कोंकणीक मात्र न्ही समाजीक कितें तरी दिवंक जाता म्हणून तांणी एक प्रयत्न केल्ले आनी हाची व्हड कार्य सादर जाली आनी तांतल्या तातूंत पेपर डूम हें कार्य तुमी जाणात. देखून मनीस डेनिस, मनीस रोशन कॅस्टेलिनो, संतोष आरोन तशेंच जायते जाण आसात वांगडी. सगळ्यांक आमी आनी आमच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज हे 2 पंगडांत हांव 39वी ही कवी गोष्टी हांगासर जाता. भायर इल्लो पावस त्या भितर तुमच्या ताळयांचो पावस सक्कड आमच्या कवींक वताचें म्हणल्यार आशेकाल आमी आतां पयलो हंत जावन 5 कवींक ह्या वेदीक आपयता. वेदीक आपोवची जबाबदारी मनीस जॉर्ज लिगोरी. तो म्हणलो हांव आर्चबिस्प तो आलता भुरगो म्हणून, पूण आर्चबिस्पाक ताची तोपी दवरची आलता भुरग्यान अशी व्हरून दिवची. देखून तोपी दवरची ताणें म्हाका चिंता आनी ही सगळे कार्यावळ तो भोव वापरबान चलोवन व्हरतलो हो विश्वास म्हाका आसा. ओवर टू जॉर्ज लिगोरी. मोगाच्यान आमी हांगासर आयची कवी गोष्टी लांबायक करच्या बदलाक इल्लेशी बदलावण केल्या. 5 जाणांक हांगासर एक पंगत म्हळ्यार कविताची पंगत आमी करता. ताच्या उपरांत ल्हानसो गॅप थंयसर एक माटवा पद अशें हर एक पंगते उपरांत एक माटवा पद आसा. हे आमी आनी आमची पंगडाचे स्पेशल न्ही. देखून तशें कोणाकी बोर जायनातले बरी आमी प्रयत्न करता. आतां पयल्या पंगतेक हांव हांगासर आपयता भोवमानेस्त रिची पिरेर देरे बैल, लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल, मारिया पिंटो कुलशेखर, स्टॅनिस्लाव सोजू किरे आनी एडिलेड डेसा इजय. तुमी दयाकरन हांगासर वेगी येवन वेदी सोबत आपयले बरीच दयाकरन वेगी वेळपाट करनासतना हांगासर येवन बसचे. हांगासर देवाचो एक देवा बापाचो एक हाचेर बेसांव मागून आमी ओवी गावन सुरू करता. आनंद आनंद देवा बापा, आनंद आनंद देवा पुता, पयलो पयलो वेस गायता, पवित पवित सक्रामेंता, पयलो पयलो वेस गायता,
ओवी सक्रामे हांगासर 5 जाण आसात तांकां एक ओवी सोवो सुरंगारो न्हू दोशी सोडली पोंतां कविता वाचूंक बसल्या पांची भाग्येवो ह्या 5 भागे म्हणटात हांव न्हू आतां कविता फेस्त आमी सुरू करता ताच्या पयले एक ल्हानशें तिडसोणें आसा कळोवणें आसा आमच्या दस्तुरे प्रमाणे हर एक कवी गोश्टींत आमी चिटी दिता हांगासर आयिल्ल्यांक तुमकां हांगासर वाचिल्ल्या कविता पैकी कोणाची कविता बरी लागली ताणी मात्र एक कंडिशन आसा सुरवातावन अखेर पर्यंत हांगासर आसाचें ओगी चीट बरोवन घालना वता म्हळ्यार ते वोटाक गेल्ले बरें जालें मागीर कामां वचोंक म्हळ्यार जायना एकेर वर्सा आसल्यानी चिटी काण घे चिटी वांटात आनी ताच्या उपरांत तुमी त्या चिटीचेर एक नांव बरोवन आमकां दिल्यार जालें एक ताके बरें एवॉर्ड आसा कोण आयची कविता कोणाची बरी जाली म्हणून आतां पोयटिकाचो यजमान आनी आमी आनी आमच्या यजमान कवी गोश्टी सुरू करया म्हणटात गे आं ओके काजराच्या माटवाक शिरो तिगी पान पयलो दिता मान रिची पिरेरीक आतां रिची पिरेर आतां रिची पिरेर तांचे चुटुकां हांगासर सादर करता म्हणजे पयलें चुटूक आसा स्वाभिमान हांवें उज्यान पांय घाल्लो उजो सोलपालो पांयांक कांय जावना हांवें उज्यांत पांय घाल्लो उजो सोलपालो पांयांक कांय जावना दुसरें चुटूक आसा कविता बरोवंक स्फूर्ती कोणाची शेजारची चली सुनीता पळोवंक बारी सोबिता सुनीताक पळयता उदेता नवी कविता शेजारची चली सुनीता पळोवंक बारी सोबिता सुनीताक पळयता उदेता नवी कविता तिसरें चुटूक आसा बिरमोत कालीस कोडोवन गाम पिळोवन जोडुल्लें पुरो धाडलें बायले भुरग्यान मजा मारून लगाड काण सोडलें कालीस कोडोवन गाम पिळोवन जोडुल्लें पुरो धाडलें बायले भुरग्यान मजा मारून लगाड काण सोडलें चवथें चुटूक कसल्या गंभीर गजालींनी जाल्यार कवी आनी एक कूस सोदता 5 वर्सां आदीं कोरोना लॉकडावना वेळार उदिल्ली कविता मास्क सुंदरी पिटी करून उबार कोट्या वयरी पेंकार्ड घालून भितर इगली सुंदरी काजारी गी ओंकारी ज्यूस पिवंक मास्क काडटना सॉरी 70 वर्सांची म्हातारी पिटी करून उबार कोट्या वयरी पेंकार्ड घालून भितर इगली सुंदरी काजारी गी ओंकारी ज्यूस पिवंक मास्क काडटना सॉरी 70 वर्सांची म्हातारी पांचवें निमाणें चुटूक मरणोत्तर प्रशस्ती कश्टारसो साहिती सली सायन मोरानो पेटल्या शिवाय पोंडार वाती प्रशस्ती ताका मेळना कश्टारसो साहिती सली सायन मोराना पेटल्या शिवाय ताच्या पोंडार वाती प्रशस्ती ताका मेळना देव बरें रिची पेरेर देरबैल हांवें लागीं एक 25 वर्सांत हांव 2000 उपरांत बाय वळखून सो कवी एक सादो मनीस हांसकुरो तोंडार पूण भितरल्यान रडकुरो कितें म्हळ्यार
ताचे दुखी, ताच्या काळजाचे दुखी, ताचे समस्ये लिपोवन आमचे मध्ये एक खुशी हाडसोत असलो एक कवी. ताच्यो कविता अश्योच आज आयकल्यो. रिची तूं थंयच रावताय गे, आतां पयलें आसल्या कडेन थंयच गे घर थंयताय गे ते येता म्हळ्यार सुनीता आसा न्ही. म्हाका ह्या दिसांनी कविता बरोवच्यो बारीक कश्टांची गजाल जाल्या तें सुनीता आसा जाल्यार येवटी येवंक पळयता हांव थंय. नसो आतां दुसऱ्या कवीक आमी मुखार सरता. तुळव्या भाशेंत मिरसांगे एक म्हणटात मुंची गुणांनी उंची आमचो ल्हानशी बाब. मुंची गुणांनी उंची आमचो ल्हानशी बाब. आता ल्हानशी शिकवराव सुरतकाल ताचे कविता सादर कर. पयलें चुटूक आसा मातये कांकणां. आदली आमची मलगडी सुकयनातली हाती कांगणां. आदली आमची मलगडी सुकयनातली हाती कांगणां. जाताना अप्रूप झगडी फुटतालीं ती तेदना तेदना. आतांच्याची सडटां फेशनां मातये कांगणांक हाती जागो ना. आतांच्याची सडटां फेशनां मातये कांगणांक हाती जागो ना. आयदनांचो आवाज बोळ जाला कुजनांत. कांगणां उदक नासता रांदपान सयत रूच ना. दुसरें चुटूक आसा आदी आनी आतां. आदल्यांनी हाताक हात मेळयलो. आदल्यांनी हाताक हात मेळयलो. सांगाता मेळोवन सांको बांदलो. आतांच्यांनी हाताक हात उबरायलो. आतांच्यांनी हाताक हात उबरायलो. सांको कोसलोवन दोरो उबारलो. तिसरें चुटूक आसा भ्रमीत. भ्रमे म्हणटा आमी कन्नडांत तशें. कवितेचें नांव आसा दुदा सान्नें. आज म्हज्या आंगणांत शिंपलां सान्नें. आज म्हज्या आंगणांत शिंपलां सान्नें. पुनवे उजवाडाक अजाप एक घडलें. पुनवे उजवाडाक अजाप एक घडलें. माजार तें आमचें धांवून धांवून आयलें. दूद शिंपलां म्हणून चिंतून कांय घुसपडलें. घडये घडये पळयतालें तें आरसो. घडये घडये पळयतालें तें आरसो. रागान ताच्या काडलो आनी धरणीक मारलो. आतां हरयेका कोण चिंचयत. आतां हरयेका कोण चिंचयत ताचें स्वरूपणें म्हाका हेडयता. आनी एक आसा चुटूक शोशीत. शोशणाक वळख जावचें कशें. वाळय बावडी कश्ट काडून बांदीत रोळणें बिडार. वाळय बावडी कश्ट काडून बांदीत रोळणें बिडार. सोरोप धर्माक वस्ती करून दाखयत आपलो रुबाव. देव बरें करूं. ल्हानशी बाबाच्या कवितेंत आतांच्या संवसाराच्यो थोडी इमाजी आसात. जशें आतां निमाण्या कवितांत सोरोप कसो एका कश्टांच्या वावराच्यो लाभ कसो जोडटा तशें आमचे मदें आतांचे मनीस जावन आमी जावन दी पुरो जायते फावटी हेरांच्या मेहनतीचो लाभ कसो जोडटा हांव एक उजवाड तातूंत फंगता. मात्र न्ही आनी एक घडी ताची सुरूची कविता आमच्या गांवांत कितें घडटा ताची एक ल्हानशी झळक आदली आनी आतांची. आतांचे चिंताप आनी आदल्यांचे चिंताप ते कितल्यान एकामेका विरोध जावन वत येता आनी हाचे जावन कितें अनवरां येतात त्या विशयान एक ताणें झळक दिल्या. देखून ल्हानशे बाब तुज्या कविते खातीर हांव दिनवास पटयतां. मंत्री फेस्ताक करतात निस्तें आळू देंटो. आतां कविता वाचता बाई मारिया पिंटो. देंटो आतां कविता वाचता बाई मारिया पिंटो. म्हजें चुटुकाचें नांव आसा अवगुण पैस्कर. म्हजे दोळे संवसाराचे सर वस्तू पळोवंक शकतीत. म्हजे दोळे संवसाराचे सर वस्तू पळोवंक शकतीत. त्याच दोळ्यांत कोयर पडत तर काडूंक शकनात. त्याच दोळ्यांत कोयर पडत तर काडूंक शकनात. त्याच परी आमचे भितरले अवगुण आमकां दिसनात. त्याच परी आमचे भितरले अवगुण आमकां दिसनात.
जाणा असल्यारी ओप्पून त्यो पयस करचे प्रयत्न आमी करिना. जाणा आसोनी ते ओप्पून पयस करचे प्रयत्न आमी करिना. दुसरें चिटूक देवाची रीत. म्हजे खातीर तो कितेंय करूंक शकता. म्हजे खातीर तो कितेंय करूंक शकता. ताचे थंय हर समस्यांक परिहार लाभता. ताचे थंय हर समस्यांक परिहार लाभता. म्हज्या काळोखांत उजवाडाचो दिवो तो जळयता. म्हज्या काळोखांत उजवाडाचो दिवो तो जळयता. दुखांत म्हज्या केन्नाय परिहार लाभयता. दुखांत म्हज्या केन्नाय परिहार तो लाभयता. म्हजो भावार्थ दंडनाशें थीर करता. म्हजो भावार्थ दंडनाशें थीर करता. नव्या दिसाक एक नवें योजन तो तयार करता. तिसरें हाय स्पिरीट. सबार जाग्यार देखता हांव झीग बीग लायट घाल्ली व्हडली हाय स्पिरीट दुकानां. सबार जाग्यार आमी देखता हांव झीग बीग लायट घाल्ली व्हडली हाय स्पिरीट दुकानां. भितर तिळताच दिसतात थरावळ नमुन्याची रंगरंगाळ पिवानां. भितर तिळताच दिसतात थरावळ नमुन्याची रंगरंगाळ पिवानां. रिकतात ताचे भितर दुबळे ग्रेस्त घेवंक वा सेवंक. चिंतात स्पिरीत सेवंतच तांची खंत बेजाराई हाळू जायत. चिंतात स्पिरीत सेवंतच तांची खंत बेजाराई हाळू जायत. आनी एक ल्हानशें मोनो घोव. डियर आय लव यू म्हणाली बायल. दादलो उद्गारलो. कोणाचो देर आयलो. डियर आय लव यू म्हणाली बायल. दादलो उद्गारलो. कोणाचो देर आयलो. बायलेन सांगलें आज नुस्त्याक मोग रांदलां. घोव बोवाटलो. मोगें कोणे दांडिल्लें. बायलेन घोवाक नाश्तो करूंक आपोवणें दिलें. आयकल्लो घोव विचारी कश्ट केन्ना मोग दातेले. बायलेन घोवाक नाश्तो करूंक आपोवणें दिलें. आयकल्लो घोव विचारी कश्ट केन्ना मोग दातेले. देव बरें करूं. मर्याबायन बरो संवसारला तिच्या जिवितान. हें बरोसचें वर्स जुबलेवरचें वर्स बरोसचें वर्स तिच्या कवितेनी बरोसो. मागीर जिवितांत आपणा भितरले थोडे अवगुण गुण ते मनशां कसो दाखयता त्या विशयांत एक तिचे एक कवितेंत रुपाक आमी पळयलां. मर्याबाई देव बरें करूं. बचपेच्या पेंटेंत विकूंक घालां जिरे. आतां कविता वाचता स्टॅनी सोजुकी रे. बिरे आतां कविता वाचता स्टॅनी सोजुकी रे. देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्तांक. देव बरें करूं तुमकांय. म्हजी चुटूक आसात. पयलें चुटूक अल्प प्रसंगी. ते म्हणालें म्हाका अधिक प्रसंगी पसंद नात. ते म्हणालें म्हाका अधिक प्रसंगी पसंद नात. हांवें म्हळें हांव अल्प प्रसंगी हे म्हजे संगी. हांव अल्प प्रसंगी हे म्हजे संगी. नशीबगी म्हजें सांगून भोंवता तें आतां कसलीं खंय येवन ह्या उलयनातल्या मत्यां संगी. म्हजें दुसरें चुटूक आसा मॅट. मॅटार घालें मॅट पावसांत पांय घश्टून भितर इगोवंक. आतां पावस मस्त येता. मॅटार घालें मॅट पावसांत पांय घश्टून भितर वचोंक. घरचो बेटो धांवून आयलो शिमटी हालोवन आंग लेवंक. घरचो बेटो धांवून आयलो शिमटी हालोवन आंग लेवंक. नवेंच चादर हाडला म्हणून आपणाक राती न्हिदोवंक. तिसरें चुटूक आसा न्हीद आनी भ्रमीत. एक व्यंग्यचित्राचेर प्रेरणा जोडून हांवें बरयल्लें. न्हीद आनी भ्रमीत. जीं मनशां सकाळीं वेळ करून उठतात. आमच्या मदें समय तरणाटीं पुरा वेळ करून उठतात तुमकां गोत आसा.
जी मनशां सकाळीं वेळ करून उठतात तांकां तुमी येडतात पुरपुरतात आळशी रेडो सरबेला पळय गोडो म्हूण केणटात. जी मनशां सकाळीं वेळ करून उठतात तांकां तुमी येडतात पुरपुरतात आळशी रेडो सरबेला पळय गोडो म्हूण केणटात. म्हजी सलाह तुमकां फुकट, सलाह तुमकां फुकट. तांकां तुमी आळशी म्हणून उलयनाकात, तांकां तुमी आळशी म्हणून उलयनाकात. बगाड न्ही तो सोडा सुशेगात. इतलेंच तुमी मनांत चिंतून घेया, इतलेंच तुमी मनांत समजून घेया. स्वप्नां तांची व्हड्ड आसात, स्वप्नां तांची व्हड्ड आसात. परती पळोवच्याक आपलो ती वेळ घेतात. चवथे चुटूक आसा कविता. कवी गोश्टींत सगळ्यांनी सांगलें कविता बरी आसली. कवी गोश्टींत सगळ्यांनी सांगलें कविता बरी आसली. हांवें म्हणलें म्हयनो सगळो हांवें ती सोदली. हांवें म्हणलें म्हयनो सगळो हांवें ती सोदली. कोणें बावड्यान एकल्यान विचारलें कितें गजल खंय तुका ती मेळ्ळी. बावड्यान एकल्यान विचारलें कितें गजल खंय तुका ती मेळ्ळी. तीच दिलें ताका हांवें. मेळुल्ली न्हय ती, दिल्ली म्हयन्या आदीं सांगा ती कावी लागीं ती दूं. मेळिल्ली न्हय ती, दिल्ली म्हयन्या आदीं सांगा ती कावी लागीं ती दूं गो. ताच्या बायलेन ती सोरुल्ली, ताच्या बायलेन ती सोरुल्ली. आदल्या दिसा म्हाका दाखोवन विचारी ती कशी आसा पळय कविता हांवें बरयल्ली. आनी निमाणें तारीफो तारीफो हें मोग करणाऱ्याचें संभाशण. हें मोग करणाऱ्याचें संभाशण. करताय म्हजें तूं शोशण तकली तापयल्यार घेता हांव शंका भाशण. करताय म्हजें तूं शोशण तकली तापयल्यार घेता हांव शंका भाशण. चलयेक चिडावन सांगता सोलो मुस्कारार दाखोवन नकली इमोशन. चलयेक चिडावन सांगता सोलो मुस्कारार दाखोवन नकली इमोशन. घडयेन वातण चलयेचो बदलता तोंडा रंग. पळोवन तें चल्याची बदलता प्लेट, पळोवन तें चल्याची बदलता पेट. समाधान करूंक चंद हळू म्हणटा तारीफ म्हळ्यार म्हाका भोव पसंद. आनी आसता दाखोवन तो 32 दांत उसान गाल रुंद. आनी आसता दाखोवन तो 32 दांत उसावन गाल रुंद. हो तशेंगी हो तशेंगी जाप चलयेची तुरंत. धरल्यार पांयांतल्या हातांत म्हणटालोय नाका आसली म्हाका ही कुडकुडांतली सांतीण गंध. देव बरें करूं. चढावत पोएटिका कवी गोष्टींनी स्टॅनिया बसता. स्टॅनियाबाच्यो कविताय असतात. ताचे विशय वेगळेच, ती वाचची रीती बारी अपूर्वायची. स्टॅनियाबाची वळख चढून लागीं लागीं जाल्ली म्हाका पोएटिका आयल्या उपरांतच. नवे मेळटाडला म्हणून खुशी पळयल्लो पेटो. लेट उठची आनी तातूंत देखची ती सपनां, ताचो ती मजा, ती सगळी स्टॅनियाबाच्या कवितेनी आमकां आयकोंक मेळ्ळी. देव बरें करूं. हातान धरल्या रिंगलो तळा हात चलासता. आडिल्याड बाई आतां कविता सादर करता. गोवेल आसता आडिलेट बाई आतां कविता सादर करता. आतां ओवे सांगिल्ली आडिलेड बाई सादर करता. देवादीन बाप पौल लुईस बतेल हांच्या काव्य जरींतलें एक कवन. मनादीक देवादीन लुईस बतेल बापाक मानाची एक नमन करता. आनी कविता. एका रुवेसो उडास नांतर बोडाक मुंडास. एक दीस बाबान म्हाका आपोवन पेंटेक धाडलो तुर्तान. उडास दवर हाड म्हूण सांगलो गरजेचो वो सामान. दाशेर तांदूळ एक पाव मिरी सुंबाच्यो पोंदियो 4. रुवेची पूड 12 तांतियां.
तांबडे लुगट एक वार पयशे कान घेवन हांव भायर सरलो माथ्यार घेवन एक बाटी मोतींत म्हज्या मुर्णांत गेलो सामानाची पट्टी एक पाव तांदूळ 10 मिरी सुपाच्यो पोंदियो 4 रुवेची पूड 12 तंतिया तांबडे लुगट एक वार चार्ली जॉनी गुटयो खेळतात 2 खेळ खेळोंक रावलो उपरांत उठोन सामानाची नांवां म्हणत गेलो एक पाव तांत्या 10 मिरी सुंबाच्यो पोंदियो 4 रुवेची पूड 12 तांदूळ तांबडे लुगट एक वार आलसू वळोन घरी घालता धरल्यात देंकळे सुमार 4 उतरां उलोवन मागीर गेलो म्हज्या कामार एक पाव लुगट 10 मिरी पुडीच्यो बोंदियो 4 रुवेचे सुंब 12 तांदूळ तांबडी तांद्या एक वार अंगडीक वचून कोंगण्या लागीं दी म्हूण सांगलो सामान कोंगणो कित्याक रागान म्हाका मारूंक आयलो तांद्यान. ह्या पद्राबाच्यो कविता आदले फावटी आमच्या पोएटिकाचेर एका दिसा एक कविता येताली आनी त्या कवितेनी इतले आमकां खुशी जाताली. त्या काळाचो तो लागीं 1942 1942 त्या काळार ताणें बरयल्ल्यो कविता आनी त्या काळाच्या त्या कवितेची गिरेस्तकाय एक तर एक विशय आमच्या मलगड्यांचे त्या टायमाचे हाल हवाल ह्या कवितेनी उठोवन दिसताले. आनी आयची कविता येतलीच एक घुसपट गोंदळ कसो जाता म्हणून आनी आयकल्लें एक पावता निमाणें दुसरें बहुशा हो घुसपट गोंदळ आमच्या मदीं आतां जाता आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमच्या चिंतपांनी आनी आमी एक चिंताव आनी घडता दुसऱ्यांच आमी चिंताव एक सांगता दुसऱ्यांच असलो घुसपटाची एक कविता सादर केल्ली रीत कशी आली सांगा सोंपपार न्ही गी बारीक कशी जाली निजाय की तुमकां देव बरें करूं. आता एक माटवा भर आणि मग तुमकां समेस्तांक संतोष करच्याक एक गीत हांगासर एक पद गावन दाखोवच्याक आयती जाल्यान मनेस तिनं शांती आनी शनोल डिकोस्ता कोणाकी नाचोंक आसल्यार तुमी नाचयेत विसील घालूंक आसला विसील मारयेत गम्मत करियेत गम्मत जायचे पदान तळयो पिडच्यो डान्स करचे संतोष तुमी समेस्तांनी पावच्याक विनंती मुखार आपयता मनेस तिन शांती आनी शनोल डिकोस्ता. मामी आज मुझे सवाल आसा जायत पुता कितें तें जाय विसार नक्की जाप मम्मी तुवें दी जाय म्हाका पूण तूं म्हजो मेंदू काय नाका आज मुझे सवाल आसा जायत पुता कितें तें जाय विसार नक्की जाप मम्मी तुवें दी जाय म्हाका पूण तूं म्हजो मेंदू काय नाका
अल्बमा सांग मुजी फोटो कित्याक ना त्यावेळी तू खेळतालोय सर्गींच्या मैदानार वेळ झालो तुवे पावताना मम्मी तुमच्या काजरा अल्बमा सांग मुजी फोटो कित्याक ना त्यावेळी तू खेळतालोय सर्गींच्या मैदानार वेळ झालो तुवे पावताना मम्मी सांग बाबू आमगेलो येतो सो धाकटलो मुजो भाव कसो जालो तू पुता एक सुरू असलो पोळे तुझी सगळी खेळूंक तू आयलोलो मम्मी सांग बाबू आमगेलो येतो सो धाकटलो मुजो भाव कसो जालो तू पुता एक सुरू असलो पोळे तुझी सगळी खेळूंक तू आयलोलो मम्मीच्या तोंडार डॅडीच्या तोंडार काड मिशी सांग म्हाका तुका तिनान कशी हांव कितें सांगूंक पुता मोत जाता पिशी ती पुता देवा गेली कुशी डॅडीच्या तोंडार काड मिशी सांग म्हाका तुका तिनान कशी हांव तुका सांगूंक कितें मोत जाता पिशी ती पुता देवा गेली कुशी मम्मी सांग डॅडी काय बरो तो तुजो किस घेता कित्याक पोटलून दरो हाय पुता सड जालो सावालांचो बरो फाल्यां विसर पुता आजीक पुरो मम्मी सांग डॅडी काय बरो तो तुजो किस घेता कित्याक पोटलून दरो हाय पुता सड जालो सावालांचो बरो फाल्यां विसर पुता आजीक पुरो मग छनो पोकरी पुताच्या सवालांक मम्मीची जाप कशी लागली तुमका बरे लागले न्ही गे देव बरे करून आम्ही आणि आमच्या पंगडाचे ही संदेश जावन आसात तुमकां आम्ही बरे मागता देव बरे करो म्हणटा मोगाच्यानो परत एक फावटी कवी गोष्टीक सांगता मेळटा आता आम्ही दुसरी पंगत हांगासर दुसऱ्या पंगत कविता फेस्तांत जेवण वाडटा ह्या दुसऱ्या पंक्तीक हांव हांगासर आपयता मनात एक बापू फ्रांसीस रोड्रिगास आनी बाई सरस्वती नायक गोवा मानेस्त एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू गोडवेन पिंटो इजेई आनी रेमी काटीपडला तुम्ही दायकन पैकी हांगासर ही पंगत सोबोवची सोवो सोवो सुरंगारोनु दोशी दोशी सोडली पोंता कविता कविता वाचूंक बसल्यान पांची पांची भाग्यवंता मगाच्यानो हांगासर या 5 भाग्यवंतांतावन आतां आमी कविता आयकता आमसाण मिरसांग वाटूंक जाईवान धरतो दिता मान ह्या फिरगेच्या विगारांक ओवे धरतो दिता मान ह्या फिरगेच्या विगाराक मनादीक बाप फ्रांसीस आलांगार राखण्याचे आदले संपादक परत बरी सांज 4 इमाज्यो प्रतिमा वा इमेजरीज उलयल्यो चुटकावरणी इल्लेशे मुखार वेता पयल्यान पयलें तण उलयलें पावसा उपरांत तण म्हणालें म्हजे फासलेंत जिड्डे गोंडे फुल्ले कळे अल्पुले फुल्ले आग्रे फुलां मोगरे फुलां फुल्लीं सापेरां घाणेरां फुल्लीं
कागदा फुलां पुष्पां साळकां फुल्ली लिल्लिया बली फुल्ली डेलिया झिनिया फुल्ली गल्डेनिया केमेलिया फुल्ली मिठाई फुलां बोगान विल्ला फुल्ली जायो कळ्या शयो फुल्ल्यो शिंकी सुगंधी फुल्ली दसमी वगानाक्षी फुल्ली गुलोबा केदगां फुल्ली पडकळ आनी नंदी भटाला फुल्ली पूण तूं डिजिटल स्क्रीनाच्या जैलांनी चिवडलोय पूण तूं डिजिटल स्क्रीनाच्या जैलांनी चिवडलोय. दुसऱ्यान बाई उलयली. बाई म्हणाली म्हजे लागीं कविता विणूंक सायत आसा भाशणां बिगदूंक मयत आसा गांव गाणोवंक ताकत आसा काळजागात हाडोवची सकत आसा पाटतींक येटूंक दुरां आसात मुखेल्यांक लाटूंक कुलपां आसात रिलां करतेल्यांक आटापां आसात बंडालां शिंवतेल्यांक चिंतपां आसात सगळ्यांक सगळें जावची गुणाय आसा. हांव 5 HP पंपाची बाई पंप वेल. हांव 5 HP पंपाची बाई पंप वेल. तिसऱ्यान शर्मा उलयलो. शर्मा दिवन सोपात राबान सोडया. शर्मा उलयलो. हांवें लोब घालून बोब घालतना ताणें शर्मावाची लांबाई रुंदाय मेजली. हांवें लोब घालून बोब घालतना ताणें शर्मावाची लांबाई रुंदाय मेजली. वो फाळी ना पूण तोंड दांपिना म्हूण ती चिडली. ताणें मिसा मोदेन्स मासाक ऑर्डर दिलें. तिणें शर्माव शेजाऱ्याक म्हणून पियाव चिंदलो. आयतार बगी जालो मनीस बगलो. आयतार बगी जालो मनीस बगलो. वाव. आनी निमाणें मोरणाची पेट उलयली. सदां मुजें मुजें म्हूण आंबेतालोय बेमेतालोय. सदां मुजें मुजें म्हूण आंबेतालोय बेमेतालोय. म्हजी वाट म्हजें फ्लॅट. म्हजी गेट म्हजें मॅट. म्हजी पाट म्हजें भेंकट. म्हजी खाट म्हजी ब्लँकेट. म्हजें भात म्हजें बॅट. म्हजी सुवात म्हजें जिवीत. म्हजी मोत म्हजी रीत. म्हजो सावट म्हजो शेवट. आतां सांग पळया म्हजी पेट ती जातेली कुंबाट. आतां सांग पळया म्हजी पेट ती जातेली कुंबाट. देव बरें करूं. पदराबान उलयल्यारी कविता कविता वसल्यारी कविता कवितेचो पदराबाची चिंतापी आनी ती उतरां उडोलेक पयलेच्या कवितेन ती फुलां घेतली न्ही कवितांतले फुलांची पुराण नांवां आयलीं ह्या कवितेंत समाज दिल्या न्ही कितले एक चिंता बसा आनी एक ती उतरां घालची तांची संपादकी आमी राखणार वाचतल्या ते संपादकी आनी कविता सांगत आसतली ते प्रास आमकां चिंतूंक तो त्रास जाताले तो बरयतालो आनी अंतली मोरना भेट का बारी लागता. आमी चिंतलें ही कविता म्हाका काल धाडिल्ली. सगळे आपणाचे म्हणटात मोरनाची पेट ती म्हजी भेट म्हणून सांगलो म्हणून एकलोय ना येदोळ न्ही. बारीस अपूर्बाई फादर देव बरें करूं. या चारी कवितेनी परत 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 चिंतून करची तांक आसा. कितले फावटी वाचता तुमी तितले फावटी खुशी जाता. तसो जाल्यार ही कविता भोवशा पोएटिकान दितली. कोण आसा तुमी दयकन वाचा. देव बरें करूं. उदक वडोंक बांयक घाल्या दोरी आतां कविता वाचता गोंयांक आमची नारी. कोवे कविता वाता वाचता गोंयांत आमची नारी. बाई सरस्वती नायक ती गोंयांक आमची आनी जुवारी एग्रोकेमिकल हांतू रिटायर्ड जाल्या मात्र तिचो तो वर संपवलो आनी आमच्या ह्या कविता फेस्ताक ती गोंयांत हांव बाय तुमी हांगासर वावंट काडून आयलात. तुमकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन भरपूर ताळयो स्वागत. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. म्हजे पयले कवितेचें नांव आसा चारोळीचें नांव आसा क्रोतोन. पयल्या पावसाचो झेलीत शिवर धुंद उबी बागेत झाडां पेडां पळोवन तांचे नखरे स्वच्छंदी बंदिस्त वराड्यांतलो क्रोतोन मात जिंगला दुस्वासान आनी खंतीन. पयल्या पावसाचो झेलीत शिवर धुंद उबी बागेत झाडां पेडां पळोवन तांचे स्वच्छंदी नखरे बंदिस्त वरांड्यांतलो क्रोतोन मात्र जिंगला दुस्वासान आनी खंतीन. दुसरी कविता चारोळी रांगोळी. म्हज्या आंगणांत एक शीम रांगोळी. म्हज्या आंगणांत एक शीम ही रांगोळी रावणाक नदरेच्या थांबयता शिमे पलतडी. रावणाक नदरेच्या थांबयता शिमे पलतडी.
नशीब. शोफर ड्रायव्हन गाडयेन भोंवपी सुण्याक पळोवन जीव सामको जळफळ्ळो. शोफर ड्रायव्हन गाडयेन भोंवपी सुण्याक पळोवन जीव सामको जळफळ्ळो. पूण ताच्या गळ्यांतल्या पट्ट्याक पळोवन दिसलें हांव आसा तोच बरो. पूण ताच्या गळ्यांतल्या पट्ट्याक पळोवन दिसलें हांव आसा तोच बरो. म्हणजे दुसरे कविता चारोळीचें नांव आसा न्हंयचें दुख्ख. दुकां झरींनी रडली न्हंय, बोटां मोडीत म्हणले लोकांनी बुट्टी हाडल्या पळय. दुकां झरींनी रडली न्हंय, बोटां मोडीत म्हणले लोकांनी बुट्टी आयल्या पळय. आनी म्हणजे लास्ट कवितेचें नांव आसा विध्वंस. पांचवो चार सोबीत वाठार, मदीं दोंगर बोडके माथ्यार. मनशाच्या वाडट्या विदवटपणाची खूण दिसता मुखार. पांचवो चार सोबीत वाठार, मदीं दोंगर बोडके माथ्यार. मनशाच्या वाडट्या विदवटपणाचीच खूण दिसता मुखार. देव बरें करूं. सरस्वतबाईची कविता ओडपणा भितरली ती बंदड, ग्रेस्तपणा भितरले तो पाटो निजायकी मतीक लागलो. देव बरें करूं सरस्वतबाई. यजमानीच्या हितलांत उडोवन गेलो संसो उतरांनी हासो कवी एडवर्डाच. ताणें चढावत हास्य कविता वाचली एडवर्ड आत्ता आमचे समोर. ओवे उतरा सोंता कवी एडवर्डाच्या शांत. सर्वांक नमस्कार. म्हज्या चुटकाचें नांव आसा सांगणी. वडिलांनी म्हळें घर एक मंदीर. उतरांनी वाद करून जाला मोचें घर कोर्ती भाशेन. वडिलांनी म्हळें घर एक मंदीर. उतरांनी वाद करून जाला म्हजें घर कोर्ती भाशेन. साक्षी कितले दिल्यार एकच एक तीर्प दिवना ह्या कोर्तीन म्हज्या पार्टीन. साक्षी कितले दिल्यार एकच एक तीर्प दिवना ह्या कोर्तीन म्हज्या पार्टीन. दुसरे चुटका नसीब. तो नसीब ना म्हणटालो, नशीब ताका सोदून आयलें. तो नशीब ना म्हणटालो, नशीब ताका सोदून आयलें. तो दुरसोनच रावलो, नशीब दुसऱ्या सोदून गेलें. तो दुरसोनच रावलो, नशीब दुसऱ्या सोदून गेलें. आनीक नशीब आसा डबल धमाका. पावस जोर येवन आसलो, तूं भिजून आसलें. पावस जोर येवन आसलो, उडो आयलो न्ही पावस. तूं भिजून आसलें. सत्री घेवन तुजे सरशी येता म्हणटाना पावस रावलो. सत्री घेवन तुजे सरशी येता म्हणटाना पावस रावलो. नशीब. सोपाण. सो तें चुटक. म्हजें सोपाण चुरान चूर केलें तुवें. म्हजें सोपाण चुरान चूर केलें तुवें. एक एक कुडको आरावन दवरलो हांवें सत्रायेन. एक एक कुडको आरावन दवरलो हांवें सत्रायेन. आतां म्हजे थंय 1000 स्वप्नां उदेल्यांत. आतां म्हजे थंय 1000 स्वप्नां उदेल्यांत. पणस उडलतान परमळ येता. हांगाच बरोवन बरयली ल्हानशी अशी कविता. त्या रुखाचे पणस आसले रुचीक. त्या रुखाचे पणस आसले रुचीक दिश्ट आसली ताचेर अदीक. त्या रुखाचे पणस आसले रुचीक दिश्ट आसली ताचेर अदीक. तो आसलो आमचो मोगास. काडलो पणस गाली कोयती, घरची आसली आयती. काडलो पणस गाली कोयती, घरची आसली आयती. कितें सांगू कळ्ळें काताना तो आसलो छप्पो. कितें सांगू कळ्ळें काताना तो आसलो छप्पो. मोग केल्ल्या पणसांनी केलो आमकां मोस. मोग केल्ल्या पणसांनी केलो मोस. देव बरें करूं. एडवर्डाबाच्या 500 कवितांनी नशीब आसलें. ताका आयकून जेन्ना नशीब आमचें बरें आहा ताचें नशीब सगळ्यांनी फुड करत. पणसांनी सुकी गेल्यो, तुटल्लें सपन थंयसर, पावसांनी
आदिलो नाही नशिबानी दावरलें वय जावन दी एक अपुर्बायच्यो मतीक इट दिवच्यो कविता एडोडाबाच्यो देव बरें करूं. करकोळच्या कोडपार उबो आसा घुमटो कवितेंत काडटा चिमटो कवी गोडवेन पिंटो. चिमटो कवितेन काडटा चिमटो गोडवेन पिंटो. देव बरें करूं. समेस्तान नमस्कार. मंगळूरची प्रस्तुत परिस्थिती पळयतना म्हजी चुटकां उदेल्यांत ती एक हांव तुमचे मुखार प्रस्तुत करूंक संतोश पावता. हट्ट. बरेपण करच्यांत हट्ट आसल्यार बरेपण करच्यांत हट्ट आसल्यार जाता साधन. बरेपण करच्यांत हट्ट आसल्यार जाता साधन. राग द्वेशांत हट्ट दिसल्यार जाता रुदान. राग द्वेशांत हट्ट दिसल्यार जाता रुदान. विराराय. अरे बाबा तुम्ही कित्याक इतले विरार. अरे बाबा तुम्ही कित्याक इतले विरार. आधुनीक काळार कोणाच्या पिंतुरार कोणाची तकली चिटकावन दिता तुमच्या आधार. आधुनीक काळार कोणाच्या पिंतुरार कोणाची तकली चिडकावन दितात तुमच्या आधार. मनजात. आमी आमकांच बुदवंत म्हूण ओलायता. आमी आमकांच बुदवंत म्हूण ओलायता. मन जातीच्या की उंच म्हणटा. मन जातीच्या की उंच म्हणटा. शिकाप शिकवून सगळें जोडता. शिकाप शिकवून सगळें जोडता. मनशापण दाखोवंक अवकाश जाताना मन जातीच्या की कीड जाता. मनशापण दाखोवंक अवकाश जाताना मन जातीच्या की कीड जाता. फुलांसर. मुळां फाळां घट कर. मुळां फाळां घट कर पाटी कोणो नीट कर. तकली तुजी उखलंदर आनी भुयारांतलो भायर सर. वाकाडून घालतले फुलांसर. भुयारांतलो भायर सर वाकाडून घालतले फुलांसर. आमी कोणायकी मुखार लोटून जलो घालची आमकां बारी खुशी आनी हे कशें आसा. वो संवसार असोच. वो संवसार असोच. खंयगी आसा जंय जाल्ल्याक खंयगी दवरून सोबाय पळयतात. देव बरें करूं. कविता आयकतना शर्मा आयकले बरें जालें थोडे कडेन. फादर गॉडविन पिंटो म्हणून म्हणटा आसलो म्हाका. हो संवसार असोच खंयगी आसा जंय जाल्यार खंयगी दवरून सोबाय पळयतात. खंयगी लागता म्हणणे आसूं. अपुर्बायच्यो काणयो ह्या कवितेंत ताणें केल्यात. मनशापणाक लक्ती जाल्ल्यो राग द्वेशाक लक्ती जाल्ल्यो. गडवीन बाब देव बरें करूं. तूं अशें बरोवन राव. गडवीन बाब आवरिल्ल्या दिसांनी ह्या दिसांनी बरोवंक परत ताणें सुरू केलें. मोदें मस्त वर्सां थंड पडलो न्ही गे. मस्त वर्सां म्हाका दिसता नातलें वय पेन्न नातलें गे. आतां नवें पेन्न मेळ्ळां देखून आतां बरयत्या जावन दी. तुज्या कवितांची कृशी परत सुरवात जाल्या ती आनीक जबरदस्त जावन दी म्हूण आशेता. कानाक दवरलें वकूल दोळ्यांक आयली दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट कवी रेमी बाब. ववे दिश्ट सोमेस्तांचो इश्ट कवी रेमी बाब. रेमी काटी पडला. आतां बंद जालें न्ही. पयले फावटी पळोवन तुमकां मस्त संतोश भोगता. कित्याक म्हळ्यार हांव मेंबर मस्त तेमतावन पूण परगांवांत आसा जाल्ल्यान पयले फावटी हांवें एटेंड करचें. परगांवांत आसा जाल्यार गांवच्या विद्यमाना विशयांत वयर केदाळे दोळो दवरता कालें जाता गे म्हूण. नोटबंदी जाल्ल्या आदल्या दीस नोटाक आनी वोटाक एक आर्ग्युमेंट जाल्लें. हांव सांगता कालें जालें गे म्हूण. नोट आनी वोट. नोटान वोटाक म्हळें. नोटान वोटाक म्हळें हांव सुराय हांव ना जाल्यार तूं नाय. वोटान म्हळें पिश्या. वोटान म्हळें पिश्या आज रातीक तूं मरतलोय. सैरीक मातृमनीच्या सांतेंत जायरात घालून राखून रावलां. मातृमनीच्या सांतेंत जायरात घालून राखून रावलां. जाय म्हाका सल ही सोबायेची लांब केसांची इल्ली सेक्सी इल्ली शिकपी रांदूंक जाण आसची फटी मारूंक नेणा आसची. धारावाही पळय नातली मोबायल दांबी नातली पयशे करशी नातली
मेकअप घालीन वतली, घर सांबाळची, फांत्यार उडची, रातीक आयदनां पुरा घासून न्हिदची. कोणी आसा जाल्यार म्हाका फाटल्यान येवन सांगा. निचेव सोरो सोडटा म्हण काल निचेव केल्लो, सोरो सोडटा म्हण काल निचेव केल्लो, आज बाटलेची गुड्डी भायर पडल्या. नेक्स्ट कावन मोग आनी भास. कोणें म्हळें मोगाक भाशेची अडकळ ना म्हण. कोणें म्हळें मोगाक भाशेची अडकळ ना म्हण. हांवें काल आमच्या कन्नड टिचरीक दिल्लें लव लेटर तेणें व्याकरण सरिल्ला म्हूण आज पाटी दिलां. देव आनी मनीस. देवान माती म्हूण मनशाक रचलो. देवान माती म्हूण मनशाक रचलो आनी ताच्या पांया पोंदाक संवसार दवरलो. देवान माती म्हूण मनशाक रचलो आनी ताच्या पांया मुळान संवसार दवरलो. मनशान माती म्हणून देवाक रचलो आनी ताच्या पांया मुळान कंड दवरलो. आतां एक बोनस. अशंत वाटेर येताना म्हणलें एक 4 लायनी. कोंकणी म्हणटात, सोरो पिवन इंग्लीश उलयतात. कोंकणी म्हणटात, सोरो पिवन इंग्लीश उलयतात. देखून आमी बदलूंक जाय. देखून आमी बदलूंक जाय. कितें आमी पिवचो सोरो. देव बरें करूं. बारीस खुशालय भोगली. रेमेबाच्यो कविता तश्योच थोडे बटी तो अप्रूप पोएटिकान घालता. तातूंत एक बारी बोलली संवसार भर बोवन कळिता की तुमकां. वय ती वाचता कोण आमची दिल्या ती वाचूं ना ताणें. पूण बारीस गुंडायची चिंता. आज वाचल्ल्यो 4-5 कविते अश्यो आसात की एक कविता वाचतना आवडलो संतू डेनिसपूर अशें उबे रावले. ती चली खंय मेळटा म्हणून. वय तरी आमकां मेळोना पूण न्ही. पूण अपूर्वेच्यो कविता रेमीबा तूं अप्रूप गांवाक येताय. तुवें फुडारांत तवळ म्हयन्याक एक कवी गोश्टी जाता. वर्सान 4 फावटी म्हणी तुवें मेळाचे आमकां. देव बरें करूं. हांगासर ही दुसरी पंगत संपता. आता एक माटवा बोध. मगचनो आता आमच्या संगता 2 जण तरणाटे आसा. मडंतरच्या रंग तरंग पंगडांत पेपर पेपे डुमांत भाग घेवन थंयसर पोदां गावन सबारांची काळजां म्हणा जिकल्ले मणेस आसात. विन्सेंट आनी विनय डिसोजा मुखार येतात. पोदां संगी एक माटवो पद ते हांगासर गायतात. तुमी ताळयो पेटयेत, डान्स करियेत, विसलां घालयेत, बोमारयेत. आनी आतां अवकाश तांकां. मंगळूरांतले कोंबले आमी दुकानी हाक मारता. गांवांत रावून गामरे वारून थंय हांगा काम करता. 500 जोडता थोडे 600 जोडता. 3 फावटी बर्द जेवता. काज जावची आशा मोती तासा देखून चेडवांक सोदून भोंवता. हेंच जाय थंयच जाय चिंचे आमी आशिल्ल्यांक वरचे गल्फाच्यांनी. डिग्री घेवन आसा हांगा इजनेर आमी. ग्रॅज्युएट चेडवांक वेले कुजनेरांनी. सोबायेच्या चेडवांक वेले दुबयकारांनी. गोऱ्या चेडवांक वेले दावेदारांनी. कसलोय उपाय करूंक जाय नाहीतर आमकांच आपाय. आमकां जावच्यो होगल्यो गेल्यो मस्का कातार दुबार. बिनमो चिंता आमची पार्टां चेडवाय मामाय आनी पाय. खंयचे गरजेक तुमकां प्रदेश उडून येता जावचे जाय.
अस्कत चेडवांक दिया मस्कत गारा दुबावी चेडवा वसो दुबाई गारा बेरा चेडवा सुनिया बारण गारा गुने चेडवान दिया मंगळ गारा अस्कत चेडवांक दिया मस्कत गारा दुबावी चेडवा वसो दुबाई गारा बेरा चेडवा वसो दिया बारण गारा गुने चेडवांक दिया मंगळ गारा मग चलो कवी गोष्टी मुखार सुनवरी यांगे या डान्स करूया मुखार सुनवरी आणि एक पंगत हांगासर कविता फेस्त वाडूंक मग चलो हांगासर हांव आपयता मानेस्त येडी काट दोस्ता कोडे भो मानेस्तीन ग्वादालूप डायस गोवा मॅक्झिम लुद्रिक मानेस्त मॅक्झिम लुद्रिक बोंदेल मानेस्त रोशन कॅस्लिनो पलाडका आणि मानेस्त हेनरी मास्कारेनस गंजिमाटा सोवो सोवो सुरंगारो नो दोसी दोसी सोडली पोंता कविता कविता वाचूंक बसल्यान पांची पांची भाग्यवंता या तिसऱ्या पंक्तीक हांगासर 5 भाग्यवंतां आसात तांचो आतां एक एक कविता तुमच्या मुखार सादर जातात मगाच्या नाव तर कविता मुखार सुनारिया ने आंब्या तुझे लोणच्या आल्या तुझी दोसू आता कविता वाचता कवी येडी काट दोस ओवे दोसू आता कविता वाचता कवी येडी काट दोस मुझे पहिले चुटूक आसा शुगर कवी गोष्टीक पावल हेल्यांक पयलें सासलेलें खावंक गोडशें गोडशें संजीरा आनी शिरा कवी गोष्टीक पावलेल्यांक पयलें सासलें खावंक संजीरा आनी शिरा च्या कापी मात्र चप्पे मागली सगळ्यांनी च्या कापी मात्र चप्पे मागली सगळ्यांनी भें दिसलें कांय शुगर वाडात तर भें दिसलें कांय शुगर वाडात तर दुसरें चुटूक आसा फळां वयज म्हणटा बऱ्या भलायके खातीर सदां फळां खा वयज म्हणटा बऱ्या भलायके खातीर सदांय फळां खा म्हाका मातशी भिरांत दिसता म्हाका मातशी भिरांत दिसता तेन्ना आदावन केल्लें अजून जर गळ्यांत आसता तेन्ना आदावन केल्लें अजून जर गळ्यांत आसता हांवें केल्यार कसली जायत अवस्था हांवें केल्यार कसली जायत अवस्था तिसरें चुटूक आसा मोग दोतोर्नीच्या क्लासींत मेस्त्री म्हणालो दोतोर्नीच्या क्लासींत मेस्त्री म्हणालो एकामेकाचो मोग करा प्रयत्न म्हजे आतां तो म्हजो माव जाला आतां तो म्हजो माव जाला सो तें चुटूक आसा इजमॉल इजमॉला वाटली भोंवडायतल्यान हरी एकल्यान घालता घालताना तिळ्ळें इजमॉला वाटली भोंवडायतल्यान हरी एकल्यान घालता घालताना तिळ्ळें 5, 50, 100 5, 50, 100 आपुणी कांय घालची आशा आपुणी बोल्सांतले कांय घालची आशा भायले उतर उगडासा गायलें आंगडी सामानाक दिल्ली चीट पळोवन आंगडी सामानाक दिल्ली चीट पळोवन इजमॉलांतलेच 4 कास काडचे पडले इजमॉलांतलेच 4 कास काडचे पडले देव बरें करूं देव बरें करूं एडीएम इजमॉलाची कविता वाचतना पाद्रा टेन्शनार पडलो
ताजे आंगाडा सामानाची चीट काय इंत पावली गुत्त ना म्हाका एडी करतसू हांव ल्हान आसतना तमचो पळोवन आसो कवी ताकोडेचो गांव कवीचो गांव बेद्रामा हांगासर आयज आयल्या पैकी पेद्राम रैमंड देखून आयला भोवशा आनी एडेकार दोस आनी हांव 4 जण आयच्या कवी गोश्टींत ती आसा हांव कवितेचें वारें ताकोड्याच्या गांवांत धरबस्त वाळटा आज सकाळीं एक शिबीर जाल्लें आमच्या गंठल गट्टेंत आनी साहित्यीक शिबीर आमचो राखण्याचो आदलो संपादक फादर फ्रांसीस तर फादर रुपेश तांचो संपादक ताच्या मुखेलपणान राखण्याचें शिबीर मुडुद्री वाराड्यान जाल्लें 140 जाणां भुरगीं हजर जाल्लीं मनफट्ट्यान ताकाय बारीक खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार त्या बोवारांत मुडुद्रीच्या बोवारांत साहित्याचें वारें आसा आनी तेन्ना आज आयिल्ल्या सैऱ्यांनी त्या विशयांत उलयले एडली करदोसाचो प्रभाव इल्लो इल्लो मुजेर पडला देखून तो हे म्हाका मलगडो लेखता आनी देव बरें करूं बऱ्या कविते खातीर गोंया वेचे वाटेर कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक कविता शेतांतले तीक रेविवा आमची गोदलुबडाये कविता शेतांतले तीक रेविवा आमची गोदलुबडाये गोंयांत हांव न्हू आयल्या भोवमानस्तीन गोदलुबडायस आमच्या चडत कवी गोश्टींक ती तितले पयस न्हू येता आनी केदारच तिचो सहकार आमकां आसा ती कविता शेतांत सगळ्या गोंयांत नावाडल्या आतां हांगासरी तिची कविता नावाडल्यांत ती खंडीत एक थीक जावन आसा माये मोगाचो नमस्कार तुमकां सगळ्यांक पावस भरीत येवकार मानस्तानो आनी इश्टानो तशें पळोवंक गेल्यार काळा अनुसार सैम आपले ऋतू बदलता पूण म्हज्या काळजांत मात सदांच पावस झडटा मोगाचो आनी म्हज्या गोंयांत जेन्ना पावस आनी मोगी वांगडा म्हाका भेटूंक येता तेन्ना हे पिरायेरूय म्हज्या काळजांत तुफान जाता तर म्हज्या गोंयांतलो पावस पयली चारोळी म्हज्या गोंयांतलो पावस अशे तरेन झडटा म्हज्या गोंयांतलो पावस अशे तरेन झडटा एक तर तुका मोगी ना तर कवी करून सोडटा नशिबान हांव मोगी हांव कवी आनी पावस येता तेन्ना भायर तण किल्लता तशें म्हज्या मनांत कविता किल्लतात आनी मागीर कोणेंय कितें विचारल्यार हांव कवितेंतल्यानूच जाप दितां देख कशी सांगची जाल्यार काल राती वेंगे तोडीत ताणें म्हाका विचारलें एकार एक कवना रचूंक जिणेंत अशें कितें घडलां एकार एक कवना रचूंक जिणेंत अशें कितें घडलां कशें ताका सांगूं आतां हांव परत मोगान पडलां म्हजी आजी सदांच सांगताली पावसा दिसांनी तुजें पावल आनी काळीज तुवें सांबाळूंक जाय केन्ना निसरत हें सांगूंक जायना म्हणटकच म्हाकाय ताची जाणीव आसा देखूनच हांव म्हणटा फुडले चारोळेंत पावस कितलोय आवडलो तरी सांबाळून घालता पावलां काळीज तें भरवसो कितें मातशी चूक घडल्यार निसरतलें म्हूण रावलां आमी म्हजी इश्टीण सरस्वती आनी हांव आमी राती गोंयांतल्यान आयिल्लीं आनीक म्हाका फोन करूंक ना मंगळूरच्या वातावरणांत बुल्लूसून गेलें तेन्ना सकाळींच फोन आयलो घरा कडल्यान कितें गो मंगळूर पावस झडटा बिकॉज ही नोज आय एम अ प्लिओफायल हांव पावस पिशें हांवें म्हणलें हय झडटा जाल्यार म्हणपाक लागलो म्हजी याद येवंक ना तेन्ना हांवें ताका सांगलें तुका विसरूंक तसो यत्न केल्लो पूण काळीज धडधडलें आनी तुजी याद आयली याद म्हणना बरोबर याद जाली यादींचो वेव्हार खूबच म्हारग पडला यादींचो वेव्हार
खूपच म्हारग पडला. फायदो कांयच जावंक ना. फायदो कांयच जावंक ना. म्हजो दिसवडोय बुडला. डेली वेजीस फायदो कांयच जावंक ना. म्हजो दिसवडोय बुडला. निमाणे कडेन ओदळ घोग्यांचो पावस रोखलो आनी आतां मळब तो मी नवेच जाल्लें आसा. तर आयज हांगा रावन म्हाका पावसाकूय सांगचें दिसता. पावसा तूं पड. पावसा तूं पड जाय तितलो झड. पावसा तूं पड जाय तितलो झड. पूण याद दवर तान भागोवपाची तांक फक्त ताकाच आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ग्वादलोप बाय, सरस्वती बाय आनी ग्वादलोप बाय दोगांय गोंयांत जावन एक कवी गोश्टी खातीर ती तितले पुरासण घेवन त्रास घेवन पैण करून येतात आनी आमच्या मुखार उबे रावतात, कविता वाचतात. तर तांचो कवितेचो मोग कितलो गूंड आसा हें आमी समजूंक जाय. जोरान ताळयो पेटया. तिणें म्हणले बरीच कवींक पावस बारी मोग आसो. हांवें जायते पावसा विशयांत पदां बरयल्यांत, कविता घडल्यांत आनी तिणें सांगचे बरीच ह्या फुडें कोडयाळचो पावस पळयतना कवींचे आवड येता म्हणून म्हाकाय बेन दिसता. देव बरें करूं. आतां मुखल्या कवीक आमी अवकाश करता. गुलाबाच्या झाडार ताळवेर फुल्ला बंगो, ताळवेर फुल्ला बंगो, उजवाडाचो कांबो रे विवा आमचो लुद्रीक बाबू. उजवाडाचो कांबो रे विवा आमचो लुद्रीक बाबू. मॅक्झिम लुद्रीक बंदेल ते एक नाटक इस्त आणि ते आमच्या पंगडांत हर एक कवी गोष्टी घेतात. मात्र न्ही तांचे हें डेकोरेशन आज न्ही हे न्ही नाता तांचे टीम आसा. देखून हांवें म्हळें गुलाबाचो हें ताळवेर फुल्ला बोंगो म्हळ्यार डेकोरेशनांत बोंगो दवरता तो आनी उजवाडाचो कंबो तेणें उजवाडी घालता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. समेस्तांक बरी सांज मागता. एक दोन शब्द हांवें म्हणचेच. एक दोग जाण अजापां घडतेले आसले, तांकां आनी एकलो अजापां घडतेलो मेळ्ळो आनी अजापां चड जावनूच गेली. हांव म्हणटा आमचो डेनीस बाबू आनी संतोश बाब. परच्या परस ताचे डेनीस बाबाच्या पुताचे कुमगाराचें कार्य यशस्वी जालें. ताचे उपरांत ताणें म्हाका घरा आपयलें. एक कवी गोश्टी बाकी जाल्या पॉयटिकाची, हांगा करया हांगे. हांवें म्हळें पावशिल्ले दीस तितकेशे कश्ट जातले. गेल्या हॉल सोदून थंय समान दिसलें ना. चक्कट जावचें बऱ्याक आनी हांगा सर्व सोंपो हे आंगण तसलो पावस तो पणस आनी अशें हे एक अपुर्बायेचें भाग म्हण येत. कितले पयशे दिल्यार कितल्या व्हडल्या ग्रेस्ताक मेळना तातलें भाग आज आमकां सकाळांक मेळ्ळां. पयशेल्या गोंयांत जावन येवन पावल्यांत. पळया कितले अपुर्बाय. बँड सांगत आस विगार बाप विगर्ज देवाचें घर. पळया असले एक जागो आनी असल्या जाग्यार म्हज्यो एक दोन बालिश चुटुकां तुमच्या मुखार दवरच्याक म्हजी आशा. हितैशी भुवारी आमच्या सदांच हांसोंक जाय. भुवारी आमच्या सदांच हांसोंक जाय. आमची निंदा करतले, हिणसितले, टिका करतले. कित्याक ते तांचें काम सोडून आमच्या समर्थेक साणें धरून आमची राखण करतले. देव बरें करूं. कलाकार वेदीर हांसोवच्या कामार तो व्यस्त आसलो. वेदीर हांसोवच्या कामार तो व्यस्त आसलो. घरांत ताच्या मॉर्न जालां तरी हांसनासतना ताका निर्वोग नातलो. कित्याक नकलीपण तो नेणा आसलो. तिसरें चुटूक देवाचें घर. देवाक सोदून इगर्जेक पडलेक तेंपलाक तो वचनातलो. देवाक सोदून इगर्जेक पडलेक तेंपलाक तो वचनातलो. घरा आयलेल्या दुबळ्या धाकट्यांक कुमोक करतालो. घरा आयलेल्या दुबळ्या धाकट्यांक कुमोक करतालो. देखून देव ताच्या घरा येतालो, रावतालो. हँडसम सोरो
सोरोप येयल्ल्या वेळार बायलांक हँडसम दिसोंक लागले दादले. सोरोप येयल्ल्या वेळार बायलांक हँडसम दिसोंक लागले दादले. परीक्षा करून पळयतना दादले सोरोप येवंक नातले. अकरेचे चुटोकू देव बरें करूं. देव बरें करूं. एम कोडांतल्या कवी गोश्टींत मागणे रजार नातलो कवी आसलो. एम कोडांतल्या कवी गोश्टींत मागणे रजार नासलो कवी आसलो. सोरो वाणटाना सवयेच्या बळान सोरो वाणटाना सवयेच्या बळान देव बरें करूं म्हणूंक लागलो. एकाच कोटेन लुसिफरान ताका सर्गाक पेटयलो म्हळ्यार धाडलो. एकाच कोटेन लुसिफरान ताका सर्गाक पेटयलो. देव बरें करूं. हांवें म्हळें म्हणलो दोग जाणांच्या पकडच्या सांगात आनी एकलो म्हळ्यार आमचो नवीन बाब. हें अजाप घडल्या तुमकां आनी म्हाका अवकाश दिल्या तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं. मॅक्सिम बाबू तळवटी ताच्यो कविता बारीच गंभीर असतात. पोएटिकांत वाचूंक येतना एक गंभीर विशय थोडे घेवन तो बारीच अपुर्बायेच्यो कविता लिखता. आज गंभीर विशय हास्य रुपार ताणें हांगा प्रस्तुत केल्यात. तातूंत एक देवाचें घर आयकलें आमी. देवाक सोदून तो इगर्जे वचनातलो म्हणटाना पाद्र्या वेळ मागीर इगर्जे वचनातलो म्हणटाना मागीर म्हणालो तो देवूच ताच्या घरा आयलो म्हणून. बारीक चिंता. देव घरा येता आयकूत ना. तशें इगर्जे वचनातल्या पाद्र्या खंडीत घरा येता हेवटी सोदून. देव बरें करूं. आतां मुखली कविता. गोंयचो गोंयकार भुंयचो भुंयकार एमआरपीएलाचो सावकार आमचो रोशन बाब. भोवमानेस्त रोशन काशिल्लो न्हू आमी आनी आमच्या पंगडांत आमी ताका थोडे फावटी बिस्प म्हणचे आसा. ताचें डिसिजन फायनल चडवलो. आनी म्हजो आप्त मित्र कितलो आप्त म्हळ्यार सुखांत तशें दुखांत हर एकान म्हाका सांगात दिवचो पिड्यांचो सिंबल आयकन सांगात दिवचो. म्हजो एकदम आप्त मित्र फस्ट बॉर्न करचे हांवें काले जाल्यार रोशनाक. रोशन आतां कविता प्रस्तूत करता. देव बरें करूं. सुमार 25 वर्सां उपरांत हांवें कविता बरोवची. कित्याक म्हळ्यार हांव 8वेंत आसतना मस्त कविता बरयतालो. जलपत्रार उदयपत्रार राखण्यार म्हणजे 10th शिकच्या पयलें साबार कविता प्रसार जाल्ले. ताचे उपरांत संड सोडलें आनी कंप्लीट सोडलें. मागीर नवीनान म्हाका परत निदिल्ला गुटयलो. सो नवीन थँक्यू. आनी त्या उपरांत पोएटिकाच्या एका संपर्क रायल्या उपरांत परतून इल्लेशें बरोवची आशा जाली. सो आफ्टर लॉंग गॅप इल्लें बरोवचें प्रयत्न केला. पयली कविता आसा मनशा संवसार. म्हज्या कोशेडच्या कांपिणे मुखार गांवच्या तोर घंटीचो गणगणीत आवाज आयकलो सुना. म्हज्या कोशेडच्या कांपिणे मुखार तोर घंटीचो गणगणीत आवाज आयकलो सुना. म्हज्या काळजा उडये बडबड्यांक आटीचे गडगडे कळलेच नात. म्हज्या काळजा उडये बडबड्यांक आटीचे गडगडे कळलेच नात. म्हज्या एका दुका थेंब्या गुंडायेन दर्या गुंडाई चिंतलीच ना. म्हज्या एका दुका थेंब्या गुंडायेन दर्या गुंडाई चिंतलीच ना. देखून परत सांगता म्हाका आसात 2 संवसार. म्हाका आसात 2 संवसार. एक म्हजोच आनी एक आम्हा सर्वांचो. मुखले ल्हान चिटूक आसा. हाचें नांव आसा फिरगजंत. वांजेल वाजता कानाक पडलें तुमी सर्व विंचून काडलेली पर्जा. वांजेल वाजता कानाक पडलें तुमी सर विंचून काडलेली पर्जा. विगार उपाध्यक्ष मंडळी जाणा कोण सर विंचून सोडलेली पर्जा. मुखली कविता आसा इश्टागात. म्हज्या मना गंठेराक एकच जनेल. म्हज्या मना गंठेराक एकच जनेल. बायल्यान तिळटाय तिळनच राव. इश्टागात पाळटाय खालचा तळाक पाव. जनेल मोडून बागील हाडया. मना गंठेर धोलोंक सोडया. इश्टा उबेंत कश्ट कळचे नांत. इश्ट आसल्या गंठेरांत पवल्यारी बिसचे नांत. आज पावसा विशयांत मस्त कविता आयल्यो. हांगा एक म्हजी कविता आसा
आनी ही कविता कितें म्हणटा म्हळ्यार कवी कितें म्हणटा म्हळ्यार नित्यल्याक तूं घराबस्त न्हिदय आनी तुज्या खातीर येदोळ 26 वरांचो दीस आशिल्लो. कवी हांगासर म्हणटा हांव तुका 25 वरांचो एक नवोसो दीस रचता म्हणून. आनी अशें कविता आसा नित्यल्यांक. वेळ पावना सांगनाका हांवें 25 वरांचो दीस रचला दितां तुका. हांवें 25 वरांचो दीस रचला दितां तुका. कोंब्यान साथ घाल्यारी कोगळे गायान संपल्यारी हुंबले कुल्यार साबल्यारी सुणे माजार तुका लेवल्यारी तूं मात्र उठा नाका. उशें पासली तुटय नाका. कूस परतून दोंपार माडपून बोंबले पणकूल चिरडून मुरडून नाका बुडांनी बुरबुरीत गोरेवन तूं आनिकी गट्ट न्हिदेगा गर्द न्हिदेगा. हांवें 25 वरांचो दीस रचला दितां तुका. देव बरें करूं. रोशन आमी आनी आमचे पंगडाचो आनी चांगले बरी बिस्पू ताचें डिसिशन फायनल समा. पूण त्या काळार जेन्ना ICMचो प्रेसिडेंट जालो उपरांत माजी प्रेसिडेंट जालो आतां पयलें वय मागीर राज्याचो प्रेसिडेंट जाला व्हडलो कारबारी. आनी त्या दाळा ह्या मनशा थंय सत्संगच्याला हांवें पयले फावटी सांगलां वय एक आमच्या समुदायाचो फुडारांत एक MLA MP जावनसो कॅन्डिडेट म्हणून हांवें त्या दाळा सांगलें उक्त्यान. मागीर ताची पावलां दुसऱ्या कुशीन गेलीं. आतां कवितेच्या शेताक वो आयला. आतां कवितेच्या शेता आयल्या उपरांत आतां परत आमी हाचे ती आतां उर्बा दवरचें पडटा. जनेल कविता बारी लागली म्हाका. खंयसर इश्ट आसात थंयसर पाक्यां पळोवल्यार भिजनात म्हणून. आमी आनी आमची पंगड तो इश्टांचो पंगड. आनी ही कविता आमकां लागता कित्याक म्हळ्यार आमी त्याच कालेतीचे. आनी रोशन आनी बारीस अपुर्बाची कविता आनी कवीच्या विशयांत तुवें ती उतरायली उतरां निजायकी बारीस मार्मीक. देव बरें करूं रोशन तुका फुडारांत ती बरें मागता. अशेंच आमच्या कवी गोश्टींक आनी आमकां आनी इल्लेशें तूं गुंडायन चिंतूंक एक अवकाश दी. घरा मुखल्या धोऱ्यार दवरिला चिरो रुपान दिसता हिरो रे विवा आमचो हेनरी बाबू. रुपान दिसता हिरो रे विवा आमचो हेनरी बाबू. हिरो लावी गंजी मठाचो. आनी हेमा म्हणल्या नांवान बरयता एक आमच्या पंगडांत हर एका कवी गोश्टी चड चुका नासतना येता अपुर्बायेचो कवी. आमी आनी आमच्या संगात्यांक तशेंच पोएटिकाच्या मित्रांक संजय स्वनामान पाठोवन एक 4 चुटुकां तुमच्या मुखार सादर करता. पयलें चुटूक आसा घाम. खाम हातावन आयिल्ल्या बापायक भुरगीं म्हणालीं तूं घामूच गणताय. खाम हातावन आयिल्ल्या बापायक भुरगीं म्हणालीं तूं घामूच गणताय. बापूय हांसोन नांवन आयलो. मेजा वयल्या जेवणांत मात्र मायेचो परमळ आसलो. मेजा वयल्या जेवणांत मात्र मायेचो परमळ आसलो. बाबाचो घाम खबर नासता नान्येच्या उदकांत बरसून माडा मुळांत जिरलो. दुसरें चुटूक बायल. म्हजी बायल दुर्सता वासी नाय तूं कितेंस. म्हजी बायल दुर्सता वासी नाय तूं कितेंस. आसतना ती मुखार मेळची जानवाय आनी बुद्वंतकाय हेर खंयच्यान मेळत हें तिका कोण समजयत. सर्ग. तो सर्गार गेलो. तो सर्गाक गेलो. पेद्रोन दार उगड जय तर हो रप्प वचून बसलो. पेद्रोन दार उगड जय तर हो रप्प वचून पेद्रूच्या कदारार बसलो. तेणे भोवन आयिल्लो देव आजापलो. तेणे भोवन आसलेलो देव आजापलो. पेद्रो कित्याक इतलोय चप्प जालो. कदलाक येदोळ चडून येतलो आज कित्याक उबो उरलो. विचारिनासता देवाक निर्वोग नातलो. हें विचारिनासता देवाक निर्वोग नातलो. पेद्रोक कुशीन आपोवन देव गुणगुणलो आनी ताची जावाब आयकून देवाक इगाम सुटलो. ताची जावाब आयकून देवाक इगाम सुटलो.
आयिल्लो आनी सिटर बसलेलो सिटी बसचो ड्रायव्हर जावन आसलो. अकरेचें एक चिंत पाकीट तिकसान मिरसांगे मुखार सत उलोवन पळय. मिरसांगे मुखार सत उलोवन पळय तिकसान आपापीस लागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. हेमा हांवें बाबा सो गामू ही कविता बारीस काळजा लागची कविता. बाबू जायते फावटी नदरे भायर उरता. आमच्या जिवितांत जशी आवय तशें बापय, पूण प्रधान स्थान सदांच भुरग्यांच्या जिवितांत आवयन आपणावचें आसता, बापय भायर उरता. बारीस गुंडायची कविता. देव बरें करूं. हांगासर तिसरी पंगत संपता. कविनी हांगासर मुखल्या माटवा पदा खातीर अवकाश करून दिवन. कशी जाली कविता? बरी जाल्ली न्ही गे. सुपर जाला. बरें जाला. आयकतना खुशी जाता. जाय की वास्तविकता न्ही गे. आयकतना खुशी जाता. जिविताची वास्तविकता जावन दी. बरें. आनी आतां परत एक पोटी मटवा पद घेवन एक तरणाटो हांगासर मुखार आयला. गांवांत कुलशेगरचो नांव आसा ताचें जीवन. एक बरें पद हांगासर गायता. परत नाच नासतल्यांक वेदी आमी सोडून दिता. नाच नाचून तुमी मुखार येवचें. आवरे मोगार पडला फाटल्या 2 वर्सांनी. नशीब म्हजें फुटला ना पयसो ह्या बोलसांनी. आवरे मोगार पडला फाटल्या 2 वर्सांनी. नशीब म्हजें फुटला ना पयसो ह्या बोलसांनी. कितले सोबीन नवताचें बॉबी राखून तुला म्हाका बॉबी. हांव वचून येता अबू धाबी. कितले सोबीन नवताचें बॉबी राखून तुला म्हाका बॉबी. हांव वचून येता अबू धाबी. आबोलांगो शेकान हांवें टायपींग जावच्याक तासून. दुरू जमतस बँकान मागीर नवरो जाता तुजो. आबोलांगो शेकान हांवें टायपींग जावच्याक तासून. दुरू जमतस बँकान मागीर नवरो जाता तुजो. कितले सोबीन नवताचें बॉबी राखून तुला म्हाका बॉबी. हांव वचून येता अबू धाबी. कितले सोबीन नवताचें बॉबी राखून तुला म्हाका बॉबी. हांव वचून येता अबू धाबी. सांडून तुका वता दर्याचे पलतडी. मुदगो हाडून येता मागीर बांदया आमची जोडी. सांडून तुका वता दर्याचे पलतडी. मुदगो हाडून येता मागीर बांदया आमची जोडी. तूं कितले सोबीन नवताचें बॉबी. काजळ जातस म्हज्या बॉबी. तुका आपूण व्हरता अबू धाबी. तूं कितले सोबीन नवताचें बॉबी. काजळ जातस म्हज्या बॉबी. हांव आपूण व्हरता अबू धाबी.
ओके बेनकारांक आणि जीवना घट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या सगळ्यांक देव बरें करूं. बरें जालां बेनकारांक देव बरें करूं. कशें एन्जॉय करना आसात गे. ओके आतां 11ची पंगत आयच्या दिसाची कविता पंगत हांगा 11ची पंगत आमी चलोवन व्हरता. हाका ह्या भोवमानेस्त काविंक हांगासर वेदीचेर हांव आपयतां. रेमन डिकुन्ना तकोडे, लविगंजी मठ, पेद्रू प्रभू तकोडे, जोसी पिंटो किन्निगोळी आनी लॉरेन्स डिसोजा सुरतकल. ताणें हांगासर एक कविता वाचता म्हळ्यार देखून हांगा एक कॅथलीक सभेचो उपाध्यक्ष ताका एक अवकाश दिया हांगासर. तशेंच मनेस नवीन पिरेरांनी हांगासर येवचें. सोवो सोवो सुंगारो न्हू दोशी दोशी सोडली पोंतां. कविता कविता वाचूंक बसल्यान पांच भाग्यवंतांक बरें करून पळय हे बटी कविता वाचूंक बसल्यांत. तागे जोरान ताळयो दिया. लांबो सांकळेची समय माळयेची सोबय माळयेची कोंकणी साहित्यांतली कुवान रेविवा आमची लावी बाई. कोंकणी साहित्यांतली कुवान रेविवा आमची लावी बाई. रविगंजी मठ हिचें नांव कोंकणी साहित्यांत कोणाकी गोत्त नातलें नात. साहित्याच्या हर एक प्रकारांत तिचो हात आसा. सोमेस्तांक बरी सांज मागता. आजकालच्या परिगतेक होंदून आमची आनी तुमची, म्हजी आनी तुजी, आनी ताची आनी हाची चिंताप कशें आसा, संबंद कसो आसा म्हणल्यार विचाराचेर चुटुकांची सांकळ तुमच्या मुखार हांव सादर करूंक अपेक्षिता. आमकां इल्लोसो म्हळ्यार पोटजाळ इल्लो चड तशें जावन कुर्लेच्या कस्ताच्यान आनी एकल्याचे पांय ओडले. कुर्लेच्या कस्ताच्यान आनी एकल्याचे पांय ओडले. दांगे मोडच्या भियान ताणें हाच्या माथ्यारच मुतोन सोडलें. दांगे मोडच्या भियान हाणें ताच्या माथ्यारच मुतोन सोडलें. आतां हो मुतलो म्हूण सांगल्यार ताची मर्याद वता वय की न्ही. सांगूंक जाता तो म्हज्या माथ्यार मुतलो म्हणून न्हू. ते दाळा ताणें माथ्यार मुतलेल्यान हाचें घमंड मोडलें. ताणें माथ्यार मुतलेल्यान हाचें घमंड मोडलें. तिसऱ्याक कळच्या पयलें हाणें ताका सोडून सोडलें. तिसऱ्या कळच्या पयलें हाणें ताका सोडून सोडलें. आतां हाका कितें सांगूंक जायचें, हाचें ओडपून चार कडेन वचून सांगूंक जायचें न्ही गे. देखून आनी कितें केलें, पांय सडील जाल्ल्या वयल्याक उलोवंक कितेंच ना उरलें. पांय सडील जातस वयल्याक उलोवंक कितेंच ना उरलें. खबरेर उरच्या ताच्या आशेक हाणें शेळें उदक ओतलें. म्हळ्यार आतां दोगांयकी उलोवंक तें अवकाश ना म्हणटाना तें मायलेज मेळना, खबरो करूंक मायलेज मेळना. खबरेर उरच्या तांच्या आशेक हाणें शेळें उदक ओतलें. केदाळय एकामेकाक कशें पांय ओडचें म्हूण सोदून आसतना संवसारांतले 4 दीस अशेंच संवसारांतले 4 दीस अशेंच एकामेकाक तिळनच सारले. आपणा खातीर जिवंक अवकाशच मेळ्ळो ना पळया. संवसारांतले 4 दीस अशेंच एकामेकाक तिळनच सारले. तांच्या पोटाचें तांच्या तोंडांतल्यान मात्र देवलें. तांच्या पोटाचें तांच्या तोंडांतल्यान मात्र देवलें. आशेल्ल्या अबलेशाक निशेलेंस मेळ्ळें. आशेल्ल्या अबलेशाक निशेलेंस मेळ्ळें. 4 जाण तामोसो पळोवंक राखोन आशिल्ले. हांचे मदें कितेंगी जाता बरोसो एक आमकां खेळ मेळटा पळोवंक म्हणून. तो वळख तें जालें हांकां झुजोवन तामोसो पळोवंक राखतले
फायदो नासलेल्यान चिल्लून मुखार गेले. आमच्या तान कांय मेळना जातना ते मुखार गेले. हांकां झुजोवन तामसो पळोवंकूच राखतले. फायदो नासलेल्यान चिल्लून मुखार गेले. फोंडांत देवताना निमाणे दोगांयकी सत कळ्ळें. फोंडांत देवताना निमाणे दोगांयकी सत कळ्ळें. मनीस आंबाडो आनी संवसार घोसाळ्ळें. देव बरें. आमच्या लावीबायक उडल वेर्स सांगून आमी सांगलें कोंकणी साहित्याची कुवर्ण म्हणून. खरीच ती कुवर्ण कित्याक म्हळ्यार मोटवे गाणयो कविता दरा खंयसर पळयल्यार तिचें नांव परसळटा. गुंडाळेच्यो बारीक अपुरबायेच्यो काणयो ती लिखता. त्यो काळजांत वाचल्या उपरांत म्हयन्याचे म्हयने मतींत कदळून उरतात. त्यो कितें त्या कवितेची तितली गुंडाय. कविताय तशेंच. आज सकाळींच्या शिबिरांत ती एक उलोवपीन जावन आसली. तिणें आज मोटव्या काणये विशयांत समजणी दिल्ली भुरग्यांक आनी बारीक अपुरबायेची रितीन तिणें भुरग्यांची मनां वय केल्लीं. लवीबाई देव बरें करूं. आज संवसारांत कितें घडटा चार चौगां मदें तें तुवें उक्त्यान दाखयलां आनी एकामेकाचो मनोभाव कसो आसा तो तुवें तुज्या कवितेद्वारे उक्ताडा हाडलाय. देव बरें करूं. रुखार पिकला पणस मुळांत बोंता गायी चारोळींचो राई. आतां कविता वाचता. गायी चारोळींचो राई. आतां कविता वाचता. भोशा कविता शेतांत चारोळी म्हणल्यार एक विभाग ताचो एक रायत म्हण येता. सदां सकाळीं कोम्यान 7 घालीचे तर सूर्य उजवाड देतर आमच्या रेमंड बाबाची चारोळी आमच्या मोबायलार आसता. आनी ह्या कविता चारोळीचे विविध कवी गोश्टी तो करता. आनी बाब रेमांडा विशयांत हांवें राय म्हळें ताका रय्यो म्हणणे आपयतात न्ही. ते बरें करूं. कविता वाच. आयच्या दिसा पावसा खातीर मोगाच्यो कविता चारोळी मात्र म्हजे कडेन आसात. सकत कशी की म्हणून ह्या काळ्या मोडांत आमकां सत्री पुरो एक. ह्या काळ्या मोडांत आमकां सत्री पुरो एक. ऊब उस्वास वांटो लागीं लागीं रावल्यार तुमकां कळीत आसा. एका ऊब उस्वास वांटो आनी काळ्या मोडांक दोळ्यांनी उजवाड दाखोव. काळ्या मोडांक दोळ्यांनी उजवाड दाखोव. दोळ्यांनी पेट्टेतात सकट म्हाका दिसता. गाणांक आमी गाणां सकडांनी आयकल्यान गाणांक आवयचीं गुणगुणां मात गाणां जातात. गाणांक आवयचीं गुणगुणां पुसलायतना भुरग्यांची मनां मागीरची पुराय पदां म्हाका काळीज करजुतना त्याग कसो की मोगांत म्हणून. सदांय तेल तुंचो हांव काली वातीची बोन्स जळोवन वेता आज उजवाड जावंक तुज्या मेटांक. एक भोव उतरां कंप्रेस करून एक चारोळी अशी आसा. गुलोब केसांक आनी गुलोबी तुज्या ओंटांक. गुलोब केसांक आनी गुलोबी तुज्या ओंटांक. तूं म्हज्या काळजांच्या उडयेंक आयच्यान हर दिसांक लायडाचे वोंट गुलोबी आसात. काळजांत कोणाय किरीक ना. गदलू बायले काळजांत कोणाय किरीक ना. तशें म्हणून ताका बेगीना. तूं भितर बसून आसतना दुसऱ्यांक कोणाक जागो ना. तूं भितर बसून आसतना दुसऱ्यांक कोणाक जागो ना. निमाणी तुज्या मोगाची ओड
तुझ्या मोगाची ओढ तितलीच म्हज्या आशेची गड. तुझ्या मोगाची ती ओढ तितलीच म्हज्या आशेची गड. अस्कत दिव्याक मात कडकड, अस्कत दिव्याक मात केदाळे कडकड. पालवो या जावं ओढ, पालवो या जावं ओढ. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रेमण बाबू रोशनान उडल वाचल्या कवी पैकी चारोळी कवी म्हणले एक ते पंगत सोडल्या त्याने, उरले पुरा कवी गेले, चारोळी कवी येऊ ना नाही. रेमण बाबू आता चारोळी बाबूत चारोळी डिकून ना असे म्हणतात सुमार जण. ताकोडे गांव सोडणं बहुशा 2 कडेन जाले तरी तो त्या रेमण डिकून ताकोडे ते नांव ताणें चिडकावन धरलां. एक पत्रिकोद्यमी, एक जायत्यांक एक मार्गदर्शक तो, आनी एक गुंडाळेचो बरोवपी, चिंतपी आनी कवी. ह्या दिसांनी चारोळींचेर चड ताचें ध्यान. पयलें भोव जायती कविता ताणें रचले आसात, पूण बेजार एकच कोंकणींत कवितेचो बूक रेमंडा बसो आयला, एक आयला आनी एक जात्या. कित्याक म्हळ्यार खंयच्योय कविता आमी आतां बरोवन त्यो वाचून त्यो थंयच लिपोवन वेतात. पुस्तकां रुपी, छाप्या रुपी आसचें भोव गरजेचें. रेमंडाच्यो चारोळी आनी उरल्यो कोंकणी कविता फुडें येवन दी म्हणून आशेता. अप्रोसाच्या बशेक भांगाराचो बवर जाणवायेचे भंडार आमचो पेद्रू प्रभू. उबे बोवरू जाणवायेचे भंडार आमचो पेद्रू प्रभू. ह्या पेद्रू प्रभू लागीं खंयच्याय विशयान आलो पालो जावन दी. ह्या खंयचे हातले ह्या संप्रदाय कालेंय विचारल्यार तो ताका सारकी जाप दिता आनी चडावत आल्या फाल्याची सकट झाडांची रुखांची ताच्या पाल्यांची ताका वळख आसा. तो एक बरो ट्रम्पेट वाजोवचो जावन आसा. आनी आमी सादर केल्ल्या त्या आमच्या पेपेडूम फायनल वेळार आमी तांकां बेंडकाराच्या सन्मानांत हांकांय सन्मानीत जाल्ले भोवमानेस्त पेद्रू प्रभू ताकोडे आतां आमचे समोर. मोगाचेनो तुमकां सगळ्यांक संतोश भरीत सांज मागता. हांव सिदा चिटूकांक चवता. म्हजें पयलें चिटूक आसा कितें परिहार. फलाण्या फिरगजेंत कुटुंबांनी भुरगीं उणी जाल्यांत अशें सगळे उलयतले कंत. फलाण्या फिरगजेंत कुटुंबांनी भुरगीं उणी जाल्यांत अशें सगळे उलयतले कंत. परिहार सोदपाक आपयलो जुंत, परिहार सोदपाक आपयलो जुंत, पूण जुंताक रावलेले मात पुराय प्रायवंत. दुसरें आसा पोळे. आपल्या दुयेक ओपसून दितना मांवान म्हाका गुटान सांगलें. आपल्या दुयेक ओपसून दितना काजरा दीस मांवान म्हाका गुटान सांगलें म्हज्या दुयेक बरें करून पळय, म्हज्या दुयेक बरें करून पळय. मिस्ता म्हज्या व्हंकलेक तें आयकलें, तें बगलेक ससलें आयकलें. आतां सदांय नाश्त्याक दिता पळय. तिसरें आसा फजिंत. फजिंत विपरीत आसली मांकडांची दोस. आतां सगळ्यांनी मांकोड भरल्यात आमगेरी आसत. विपरीत आसली मांकडांची दोस अशें घडलें त्या एका दीस. बायलेक आपूण सांगलें मांकडांक धांवडावंक. ती तोंडको हाडनायली सायबा म्हाका धांवडावन. सो ती चली गिरेस्तां गेली. चली गिरेस्तां गेली. मंथनांतल्या चेडवा लागीं खाजर जाल्लो हांव बेरो. आतां चिंतना पाटीकण्यांतल्यान धांवता शिरशिरो. मंथनांतल्या चेडवा लागीं काजर जाल्लो हांव बेरो. आतां चिंतना पाटीकण्यांतल्यान धांवता शिरशिरो. पयले रातींच धडाबडा करून आयलें घालून बरमुडा. पयल्या रातींच धडाबडा करून आयलें फुडाक बरमुडा. हांवें सांगलें बदली तो ड्रेस न्हेसून ये नायटी. बदली तो ड्रेस न्हेसून ये नायटी. सायबा बोगस थंय वचून मारून आयलें 90. आतां ही एक कविता आसा म्हजी. ही म्हजी जिणी आयकून तुमी हांसनातल्यार खंडीत विरमत पावतल्यात. परिगत. हांव एकलो अनपड.
देखून मेस्ताचें काम करता, सारोणेचें मेस्ताचें काम करता. काजर जावची आशा असली तरी चेडूं कोण दिता? निमाण एकल्यान चेडूं भेटता. ओडिस्साचें तें, आतां ओडिस्सा म्हणटात, ओरिस्साचें तें कुलीचें काम करता. पूण काजाराक एक शर्त घालता. ताची एक शर्त आसा, ताची भास शिकची, ताची ओरिस्सा भास शिकची पडटा. भातूं कायलो म्हळ्यार जेवण जालें इंगी, मूग कायली वय जालें. तोमे कोणो करच्यो, तूं कितें करनासाय. केमी तो ओडच्यो कसो आसाय, या कशें आसाय. शिकलो, कशीय बस शिकलो, काजार जालें. सदां विचारलें ताका, केमी तो ओडच्यो. हप्तो गेलो, सदांचे बरी काली विचारलें, केमी तो ओडच्यो. जाप दिवंक चेडूं खंय आसा तें सांगनासतना फिटच्यो. देव बरें करूं, देव बरें करूं. पेद्रामांच्या झुंताची कविता. भरोशाचें वरस. प्रायस तांक भोशा भरोसो चड आसलो. पेद्राम बरो कवी मात्र न्ही आमच्या लेखोरामान सांगलें बरी जायत सकाळ घाल्लो वल्लभतो मस्त संगती तो जाणा जायत जाणवायचे भंडार बरो एक रशीक कानून ताका जायती जाणवाय आसा. मुखेलपणांत जायती जाणवाय आसा, अनुभव आसा. गुरकार जावं दी, बँडकार जावं दी, अशें हर एक संगतीनी मस्त संगतीनी तो हुशार चतुर नवडतीक. पिट्टू ताकोडे बरयतालो, पिट राम ताकोडे बरयतालो, पेद्रू प्रभू बरयतालो. ताची मागिरी आसतली नांवां, हांव विसरलां थोडी. तवळ तवळ काळा देखीत ताची लेखणी नांवां बदलतालीं. आनी पेद्राम हांवें सांगचें जाल्यार ताकोडे सोय बर्म. आनी आज भोव अपुर्वाच्यो कविता ताणें सादर केल्यात. देव बरें करूं पेद्राम. गोंयावेचे वाटेर बोटीर आमी कांपल्याव, बोटीर आमी कांपल्याव, उजवाडाचो लांपयाव रे विवा आमचो जोशी बाबू. उजवाडाचो लांपयाव रे विवा आमचो जोशी बाबू. उजवाडाचो लांपयाव कित्या म्हळ्यार आतांची हर एक कविता मोगा कविता आनी त्या उजवाडाच्या लांपयावाक मोगाचें तेल वतून आसता गे दाळ्यात. आनी जोशी बाबू भोव फामाद आनी आमच्या ग्रुपान ताणें आसीन थोडलें भाग म्हण चिंताव. ताचें पद आसा, गांव गो चेडवा तुजो गांवन तो. गांव गो चेडवा तुजो गांव गो त्या भारा गांवां भित. ते तांचें हय म्हजो गांव ते बारी फेमस तांचें प्रख्यात पद तें. आनी जोशी बाबू आतां मोगा तेल घेवन आमचे समोर. मोगाचे न्हू आज पोणोसू मुक्तो न्हू आज आयचे कवी गोश्टी सुरवात केली. देखून एक दोन कविता पणसा विशय सांगतो. पोणोसू. ल्हान आसतना म्हाका म्हणटले तूं येत देशें भिकाण. ल्हान आसतना म्हाका म्हणटले तूं येत देशें भिकाण. इल्लो व्हड जाताना मोठो आसलो, इल्लो व्हड जाताना मोठो आसलो देखून म्हणाले ओ गुजो म्हणून. आतां प्रायान पिकला, आतां प्रायान पिकला बायल म्हणटा ओ सारखंड म्हणून. पणसू म्हणटना आनी एक उडास आयलो. पणसा तसलें मन गो तुजें बायलान पळयतना कांटे. पणसा तसलें मन गो तुजें बायलान पळयतना कांटे. भितर मात गऱ्यां बरी रोसाळ, भितर मात गऱ्यां बरी रोसाळ. तुज्या परमळाक नाक फुलता करचें कितें तुका पळयतना बोगले इतल्यांतल्या रुखार पिकलोलो. पणस उगडास येता आपणूक मात बें दिसता. पेटो केन्नाय तुमी पळयलो जावं पुरो ताजी शिमटी धरूंक तो तुगोवन आसता. ते पळयतना म्हाका एक कविता उगडास आयिल्लें. सुकू पेट्याच्या शिमटे बरी, सुकू पेट्याच्या शिमटे बरी. पेटो ती धरूंक कितलें गुवलेरी. ती मेळटा मेळटा म्हणून चिंता पूण केन्नाच मेळना. ती मेळटा मेळटा म्हणून चिंता पूण ती केन्नाच मेळना. एक सिमिस्री गेल्ल्या वेळार म्हाका एक चिंता पायले. एक सिमिस्री मरणाक गेल्ल्या वेळार ते अशें आसलें
हांगास असले निमाणे येवंक हांगास असले निमाणे येवंक हांव मात बेश्टेंच सगळे गांव भोंवलो सगळे गांव भोंवलो हांवूच ओड म्हणली जडाय माथ्यार आसलो वोवन हांवूच ओड म्हणली जडाय माथ्यार आसलो वोवन आतां पळय 4 जण आसा ताका वोवन आनी एक मोगाचे म्हणल्या खातीर एक कवित ल्हानशें सगळो दर्यो उप्यो नायलो आतां तुज्या गाला पणकुलान बुडला देव बरें करूं. जोसे बाबू आमच्या पोएटिकांत आमकां बळवंत खांबो ताणें पयली कविता मात वाचली तितली सामा बगलो ना म्हाका पयलींची कविता ताणें अर्दे काही 2 लायनी सुकल्या तो म्हणलो ल्हान आसतना बिकाण मोदें घालें गुजो म्हणून लास्ट सारकांड म्हणलो बायलेन त्या मोदें शेजारच्या चेडवान पांक म्हणलें आनी सुकलें ते सुकयलें सुकोवन काडलें पळय मोगा कवितेक नांव वाडलेलो आजी हांवें चिंतलें वो मोरणाचेर उलयलो वो आनी पणसाचेर उलयलो मोगाचेर कितें उलयना म्हणून ताणें एक ल्हानशी कविता मोगाची दिली बारीस गुंडायची. देव बरें करूं जोशी बाब. घरा मुखल्या झाडार पिकला एक आणस सुरत कलांतले कणस रे विवा आमचो लॉरेन्स बाबू सुरत कलांतले कणस रे विवा आमचो लॉरेन्स बाबू. लॉरेन्स निजाम कविनी म्हज्या सांगाता आयिल्लो आयल्या उपरांत एक वाचीचें म्हूण सांगलो आनी मानेस लॉरेन्स मस्त संघटना आसा मुख्य जावन काथलिक सभा केंद्रीक समितीचो आतांचो उपाध्यक्ष आनी आमचे सांगाताचे खंडीत अभिमानाचे जावन आसा देखून ताका एक आमी ही वेदी आमचे संगी वांटूंक आमकां भोव संतोश. आतां लॉरेन्स ताचे ल्हान एक कविता घेवन आमचे समोर. मोगाचेनो देव बरें सांज दिवन तुमकां समेस्तांक पयलें हांगासर नवहर्दीक कवी आसात तांकां मानभाव घेवन तशेंच पोयटिका पंगडाचो गुरकार मानेस्त नवीन पिरेर तशेंच आनी आमी आमचे पंगडाचो गुरकार मानेस्त डेनिस दिसलो हांकांय मानभाव घेवन म्हजी ल्हानशी हांव कवी न्ही लिगोरान पयलें सांगला म्हजे प्रयत्न मात आज फाटल्या दिसांनी 6 दिसांनी आमच्या बोवारी जायत पुरतो पावस आसा ते देखून पावसा विशयांत ल्हानशी म्हजी कविता. पावसा तूं आयल्यार भुंय जाता थंड पावसा तूं आयल्यार भुंय जाता थंड पावसा तूं सडीत आयल्यार रस्त्यांनी पडटात फोंड पावसा तूं सडीत आयल्यार रस्त्यांनी पडटात फोंड पावसा तूं आयल्यार रैतांक जाता कुश पावसा तूं आयल्यार रैतांक जाता कुश पावसा तूं सडीत आयल्यार सर्वंक जाता नाखुश पावसा तूं सडीत आयल्यार सर्वंक जाता नाखुश पावसा तूं आयल्यार सर्वांक मेळटा उदक पावसा तूं आयल्यार सर्वांक मेळटा उदक पावसा तूं सडीत आयल्यार गडात बादाक पावसा तूं सडीत आयल्यार गडात बादाक. सर्वांक देव बरें करूं. देव बरें करूं. लॉरेन्स बाबू तूं अशें कविता बरी जे मस्त कविता बरी जे तेदला नवीनाची एक कंत हाडूं जाता आनी एक 10 वर्सां मट्टाक कविता वाचून खंय करची 120 युनिट आहात कातोली सभेची. हांगासर कविता वाचलेल्यांक म्हज्या पंक्तीर बसयल्या सर देव बरें करूं म्हणटा सांगाताच गॅप दिवच्या पयले आनी नवीन पेरेरा सुरतकाल हांची कविता बाकी आसा क्रेची आनी माटवा पद आनी पुरो कंटिन्युअस उपरांत मुग्धून आमी करता. गोदालोप बाय परत्याने बटी वेदीर हे जे म्हण नवीनाची एक विनवणी आसा. सोवो सुरंगारो न्हू दोशी सोडली पोंता कविता बसल्यान दोगाय बागे वोंता
ದನದ ಹಾಲಿಗಿಂತ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಅತ ಕವಿತಾ ಸದಾರ್ ಕರ್ತ ಪೊಯಟಿಕಚೋ ಪಪ್ಪ दप्पा आता सादर करता पोएटिका नवीन पिढ्याला पोएटिकाचे हो पंगड आराम करणं आता 39 कविगोष्टी म्हणून सेरत आणि वेल्या आणि तो जावन एक कविता शेतान नवे सांबाडलो कारभारी मुख्य जावन शिकतेल्यांक स्फूर्ती दिल्लो कविता बरोवंक तो एक मानेस जावन आसा नवीन आता ताची कविता सादर करची शैली तुमीच पळया. पहिले चुटूक आसा शेवट. शेवट सक्कडी चिंताले तो कांटो जावन वाटेरत उरलो. सक्कडी चिंताले तो कांटो जावन वाटेरत उरलो. तासो शेवट उत्तू वाटेर वेतेल्यांक आडोवंसो आसलो. तासो शेवट उत्सू वाटेर वेतेल्यांक आडोवंसो आसलो. मुखले जुटूक गुट. गुट गुटूस जावन उरोवंक कुशी वरिना. गुटूस जावन उरोवंक कुशी वरिना. कित्याक म्हळ्यार गुटूस जावन आसता पर्यंत तो एक गुट म्हणून कोणायकी कळना. गुटूस जावन उरोवंक कुशी वरिना. कित्याक म्हळ्यार गुटूस जावन आसता पर्यंत तो एक गुट म्हणून कोणायकी कळना. आशा दांत काडून आयला. इंजेक्शनाचो पावर अजून आसा. दांत काडून आयला. इंजेक्शनाचो पावर अजून आसा. तुका कांसुलाक वजोंक मोन आणल्यार मान सोड. तुका कांसुलाक वजोंक मोर ना आणल्यार मान सोड. म्हाका दुकाना तुजी आशाय बघता. म्हाका दुकाना तुजी आशाय बघता. परिगत मनीस मनशाक म्हणालो तू सुण्या बरी बोंगताय. मनीस मनशाक म्हणालो तू सुण्या बरी गोंगताय. सुण्याक म्हणाले तू मनशा बरी साबण पडटाय. सुण्याक म्हणाले तू मनशा बरी साबण पडटाय. बदलावण बदलावण संपूर्ण बदललो तो हेरांक सांगा लागलो. संपूर्ण बदललो तो हेरांक सांगा लागलो तू आता पहिलेच्या बरी नाही. तू आता पहिलेच्या बरी नाही. गिरांत गिरांत एक दीस ताणें सोरो सोडलो. एक दीस ताणें सोरो सोडलो. बोतलीन तोंड इवळायलें. ग्लासान दुकान गळयली. सोडा कोसकोसन रोडलो. एक दीस ताणें सोरो सोडलो. बोतलीन तोंड गुंडयलें. ग्लासान दुकान गळयली. सोडा कोसकोसन रोडलो. बायल मात्र फाल्यां तोंडका आल्या पुरपूर चेंगी म्हूण चिंतून आसली. बायल मात्र फाल्यां तोंडका आल्या पुरपूर चेंगी म्हूण चिंतून आसली. निमाणें पणस पळयतना म्हाका म्हजी एक 25 वर्सां आदली कविता उडास आयली. सुमार 25 वर्सां आदीं बरयल्ली. पणसाच्या कांट्या बरी जावन आसलें जिवीत म्हजें. पणसाच्या कांट्या बरी जावन आसलें जिवीत म्हजें. तुवें गो तातूंत गऱ्यांची गोडसाण हाडली. हांव गो आतां पांकां बरी तुज्या पाटीक लागलां. तुवें गो तातूंत गऱ्यांची गोडसाण हाडली. हांव गो आतां पांकां बरी तुज्या पाटीक लागलां. देव बरें. देव बरें करूं. नवीनान कविता विंचची रीत ती सादर करची रीत आनी आमकां अभिव्यक्ती करची रीत आसा ती बारीस अव्वल रीत. आमी कितले चिंतल्यारी ती परत त्या आमी करया म्हळ्यार करूंक जायना. तांतल्या तातूंत ताची पयली कविता एक कविता इंजेक्शनाची. पोएटिकल सुरू जाल्या उपरांत जायते फावटी तापडां सुमार जाणांनी गेल्यांत. पूण नवीन उगेत रावला तो म्हळ्यार ताच्या धाकट्यारान दिलें इंजेक्शन कितलें पॉवरफूल म्हळ्यार ताचें आनीकी इंजेक्शनाचो पावर आनीकी उरला. आसूं देव बरें करूं. इतल्यार भोवशा एकोडे आमची सक्कड कवीची संपली. आतां दुसरी पंगड. आतां गोदालोप डायस बाई दुसऱ्या फावटी दिश्टीक पडटा.
पावसाचेर थांबयल्ले परत एक फावट पावसा कडेनूच येता. म्हाका पावसा दिसांनी म्हाका ना भेटपाचें कारण तरी कसलें दिता. म्हाका ना भेटपाचें कारण तरी कसलें दिता. खरो मोग आसल्यार सपनांत लेगीत भेटूं येता. फुडें वतना चान्न्याचो धग तुमकां इतलो लागलो. चान्न्याचो धग तुमकां इतलो लागलो. म्हाका पळयात म्हज्या काळजांत ज्वालामुखी भगभगता. म्हज्या काळजांत ज्वालामुखी भगभगता. फुडें वतना तुमी नाचयात तुमची ती मेणाची बावली. तुमी जाय तशी नाचयात तुमची ती मेणाची बावली. म्हजी परीक्षा रखरखीत सुर्यान घेतल्या. म्हजी परीक्षा रखरखीत सुर्यान घेतल्या. देव बरें करूं. मायाच्या म्हयन्यांतूच पावस आयलो आनी खुबशी पिरपीर सुरू जाली आमचे मदीं. पुरमेत साठोवंक ना, हें करूंक ना, तें करूंक ना. कोणें विचार केला मायाच्या म्हयन्यांत पावस कित्याक झडलो तो? एनी वन ऑफ यॉल? हांव सांगता कारण. म्हणजे मायाच्या म्हयन्यांत झडलो पावस आडवेळो पावस, अनपेक्षीत. जेन्ना केन्ना असो आडवेळो पावस झडटा, जेन्ना केन्ना असो आडवेळो पावस झडटा, म्हाका दिश्टीक दुसरे फावट व्हरतल्याक सांगता. जेन्ना केन्ना असो आडवेळो पावस झडटा, समजूचें म्हाका तो सपनांत येवन भेटटा. म्हाका तो सपनांत येवन भेटटा. आनीक निमाणे कडेन तुमी दर केपेक हांव हांगा येता तेन्ना मळबभर मोग म्हाका दितात आनी काळीज खऱ्यांनीच भरून येता. कित्याक तुमचो जो मोग आसा तो आपशीच ओडून हाडटा आनी कवितेचें तर पॅशन आसाच. म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमच्या मोगा खातीर हांव हांगा आयिल्लेंच आसा. म्हणटकीच निमाणें कवन. खऱ्या मोगाचें दर्शन आज म्हाका घडलें. खऱ्या मोगाचें दर्शन आज म्हाका घडलें. आरे मदीं जाल्यार समजूं येतालें, मदीं जाल्यार समजूं येतालें. हांव तर तडीर बुडलें, हांव तर तडीर बुडलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. पडलो खंयच्या रितीन पळयल्यार पावस येता म्हणून आमी चिंतून नासले. तो पावस त्या नमण्यान खंय जावन आयलो आनी कित्याक पडलो म्हणून आतां आमकां समजत या. दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा, सत्री फुलय मोरा. कविता वाचूंक उठता रे विवा आमचो लॉयड बाबू. कविता वाचूंक उठता रे विवा आमचो लॉयड बाबू. देव बरें करूं. पदराबान ओडलो कविता वाचली. पदराब कवी पदराब जाल्यार कशें म्हणून एक चिंता घेवन थोड्या वर्सां आदी लिखिल्ली कविता ल्हानशी चुटूक. कवी पदरेन देवाळ उबारलें ना, घर द्वार बांदलें ना. कवी पदरेन देवाळ उबारलें ना, घर द्वार बांदलें ना. हॉल ग्रोट्टो नेटयलो ना. ताणें फकत काळजां बांदलीं, ताणें फकत काळजां बांदलीं. देखून तेंचे सिमीत रेंती जिवी जिवी कवाना. देखून तेंचे सिमीत रेंती जिवी जिवी कवाना. इगर्जेक दान या देवाळांक दान दिवचें आसता. तातूंत नांव नाका म्हूण आसता एक. ताका नांव नाका आसलें, ताका नांव नाका आसलें. देखून नांव नाका म्हणून देवाच्या कामाक 25,000 ताणें दान दिलें. देखून नांव नाका म्हणून देवाच्या कामाक 25,000 ताणें दान दिलें. दिल्ले ते दिले, नांव नासतना गेले. दिल्ले ते दिले, नांव नासतना गेले. देखून तो आतां नांव सांगून भोंवता. देखून तो आतां नांव सांगून भोंवता. ह्या दिसांनी उबो पावस येता. पळयल्यार तुमी थंय थंय रूख पडटात. पयर आमच्या गांवांत एक रूख पडला. मनेस रेमडाच्या घर खंयचें आसा ते मुखार एक आंब्या रूख आसलो. म्हाका दिसता काय एक 60-70 वर्सां आदलो गे म्हणून.
नाही ताच्या पयलें की 100 वर्सां आदलो आनी तो पडलेलो रीत पळयल्यार त्या रैमानबाचें घर खंयचें आसा त्या घराच्या आंगणाक येवन पडला आनी तसलीं जायतीं गडितां जातना म्हाका एक ल्हानशी एक रुपक मती घेवन एक कविता अशी आयली. व्हड जैत रूख सकयल हालती तंती, व्हड जैत रूख सकयल हालती तंती, वारें पावस धरतेर त्याय रुखा पोंदा उबो जाल्ल्या हाका खात्री 8 काडयांचे सत्रेर म्हळ्यार बरोवशाचें वर्स देखून त्या नमनेचो बरोवस ताचो. ह्या गांवांत जायतें जाता, आयल्या वर्तान आनीक चडशें जाता, ताका लागती एक कविता. तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजीं देवाळां, तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजीं देवाळां, तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजीं फेस्तां, तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजीं फेस्तां, तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजो रुबाव, तूं नातलेल्या ह्या गांवांत तुजो रुबाव, तुजें सगळें आसा तूं मात्र ना, तुजें सगळें हांगा आसा तूं मात्र ना, म्हाका आतां तूं आसायगी म्हूण दुबाव, म्हाका आतां तूं निजायकी आसायगी म्हणून दुबाव. ताणें विचारलें तो कसो मेलो, हांवें म्हळें पियेवन मेलो. ताणें विचारलें कितें पियेलो, हांवें म्हळें वीख पियेलो. ताणें विचारलें खंयचें ब्रँड, ताणें विचारलें खंयचें ब्रँड, हांव समजलो ना. तस्सो म्हणलो म्हजी बायल सोरो वीख म्हणटा, फाल्यां हांव तें ब्रँड पियेना. म्हजो बायल सोरो वीख म्हणटा, फाल्यां हांव तें ब्रँड पियेना. निमाणें ही एक मोगा कविता ल्हानशी. तुज्या उस्तुरा वयलीं अक्षरां, हांगा कोणी अक्षरांची उस्तुरां घालूनात, तुज्या उस्तुरा वयलीं अक्षरां वाचताना कुड्डो जाया म्हूण बगता, तुज्या उस्तुरा वयलीं अक्षरां वाचताना कुड्डो जाया म्हूण बगता, आपडन वाशी येते म्हणून, आपड अशी येते म्हणून. दे बरें करूं. हें आपण वाचचें मात्र बाळबोदचे जावन दी सत्री पुलाय मारा म्हणटाना त्या आंब्या रोका मुळार रावन सत्री पुलयल्या आमच्या लवड्यान. देव बरें करूं. आतां क्रेक हांव थोडी चुटुकां तुमचे मुखार मोगाच्यानो आज हांवें हास्य चुटुकां मात्र तयार केल्यात, आतां तुमचे मुखार दवरता. पयले चुटुकाचें नांव आसा एनिवर्सरी. काजार जिवीत आसत तर सुखी, काजार जिवीत आसत तर सुखी, हर एक वर्सा हॅप्पी एनिवर्सरी. काजार जिवीत आसत तर सुखी, हर एक वर्सा हॅप्पी एनिवर्सरी. काजार जिवीत जायत तर दुखी, भितरल्या भितर पिरंगोणी नाका आसलें अननेसेसरी. आनी एक सायड इफेक्ट, नोवें धरून आंगण करून पयसली सैरीक मेळात तर, नोवें धरून आंगण करून पयसली सैरीक मेळात तर ते इफेक्ट. मोगार पडून शेजारचीच सैरीक जाय तर ते सायड इफेक्ट. वेळाचो महत्व तिसरें चुटूक आसा म्हजें. रातीचें वेळार पावल्यार घरा, रातीचे वेळार पावल्यार घरा बायल आसता थंड, जेवण आसता ऊन. रातीचे वेळार पावल्यार घरा बायल आसता थंड, जेवण आसता ऊन. राती थोडो करून पावल्यार घरा जेवण जाता थंड, बायल आसता ऊन. जांबाई आनी एक चुटूक म्हजें. काजारी दादल्याक बायले मुखार तोंड उक्तें करूंक आसचो अवकाशच जांबाई. एकरेक ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಆಚೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಪೋಷಕರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಾದಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಹಿರಿಯರಾದಾಗ ಕುಡಿಯಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯಾರಿದು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಈ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು ಮದ್ಯಪಾನ.
आता हांगासर कविताचे फेस्त संपता अखेर करच्या पयले एक ओळी सांगून नंतर अखेर करया. मिलावाच्या कोयतेक चिंचेचे तोरू चिंचेचे तोरू कविता वाचल्या सर्वांक रे विवा देव बोरे खोरू कविता वाचल्या सर्वांक रे विवा देव बरे करू सर्वांक देव बरें करूं. म्हाका एक सांजेच्या वेळार बरो अवकाश मेळ्ळो ओवे सांगूंक देव बरें करूं. एन्जॉय केला म्हण चिंता. भोव बरें अपुरबायेच्यो हांगासर कविता आनी चुटुकां वळिल्लीं आसात. खंडीजोन आमचे काळजा मनात दोशी जाल्लीं आसात. तरी कोण जे कोणी पुरो हांगासर कविता वाचल्या पळय तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. एक बडी घट्ट ताळयो दिवया आपल्या. देव बरें करूं. अपुरबायेची कविता हांगासर वळिल्ली आसात. मग मुखली एक 15 मिनटां आमकां जाय. 15 मिनटां आमी आनी तुमी मेळून इल्लेशे संतोष पावोवंक आसा. उपरांत आमी हांगासर कोणे पुरा कविता वाचल्या तांकां आमी मान करूंक की आमी आशेतां. एक 15 मिनटां दिया. एक 2 शायरी सांगता. 2 शायरी कोंकणी उलयल्या कन्नडा उलयल्या. आतां एक हिंदीत एक 2 शायरी सांगता. ताच्या उपरांत हांगासर पदां वळटलीं. तकदीर अच्छा है नशीब नहीं खुलती तकदीर अच्छा है नसीब नहीं खुलती ताजमहल बनाना चाहता हूँ गर्लफ्रेंड नहीं मिलती. कहीं असल्यार सांगा जायते. हो भरने की बात होती है. ये मालूम नहीं था मुझे अभी मालूम पड़ा. चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत किसी एक से होती है हजारों से नहीं. ये कोंकणीन सांगा. ये कोंकणीन सदांय संजेचें जेवण जाल्ल्या उपरांत हांवें राखून रावचें म्हज्या बायले पुटलून धरूंक. सदांय संजेचें जेवण जाल्ल्या उपरांत हांवें राखून रावचें म्हज्या बायले पुटलून धरूंक आनी तिणें राखून रावचें म्हजे करना आयदनां धुवंक. देव बरें करूं. आतां हांगासर एक मटवो पद गावच्याक 2 जाण मनीस तयार जाल्ले आसात. मनीस वाल्वीन आनी वेलपी मतायास तुमी दोगांनी एक मुखार येवचें. मुखाचे न्हू नास नास हांगासर वेदी आतां आमी सोडून दिता. तुमी नासी नासचें. एक तशेंच जाल्यार चिटी तुमकां दिल्ल्यो ताचेर नांव बरया. कोणाचें कवन वा चुटूक तुमकां बरें लागलां तांचें नांव बरोवन हांगासर नवीन पिरेर आसा तांचे लागीं तुमी दिवच्याक विनंती आसा. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारां बायल भुरगीं ती रोसा गेल्या येवना ती घरां केवना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटलां बाबा वेतांव त्या घरां. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारां बायल भुरगीं ती रोसा गेल्या येवना ती घरां केवना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटलां बाबा वेतांव त्या घरां. मटपण बाबा पेडकर ओळ सगळे असलेले लाख रुपये डासांगे डान्स मारताले उलन सुटा नव्या बुटर सगळे सोडटले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशात उरलेले. मटपण बाबा पेडकर ओळ सगळे असलेले लाख रुपये डासांगे डान्स मारताले उलन सुटार नव्या बुटर सगळे सोडटले आम्ही दोघी नाटका साहेबा कोणशात उरलेले. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारां बायल भुरगीं ती रोसा गेल्या येवना ती घरां केवना तरी शेजारा वेल्यान काजारां सगळीं आमची पाटलां बाबा वेतांव त्या घरां. भाड्या सोसूट हाडनं आमी वाटेकर घालो पॅन्टाने घाल कोट बाबा अवेज खायलो माटवण बाबा वकल्यो आमच्यो बऱ्यो सोपतल्यो आमची सोबाय पळोवन तो बऱ्यो आसलेलो. भाड्या सोसूट हाडनं आमी वाटेकर घालो पॅन्टाने घाल तोंड बाबा अवेज खायलो माटवण बाबा वकल्यो आमच्यो बऱ्यो सोपतल्यो आमची सोबाय पळोवन तो बऱ्यो आसलेलो. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारां
बायल भुरगीं ती रोसा गेल्या येवना ती घरां केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटणां बाबा वेता त्या घरां आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाल्ले पूण सांगचे कितें सगळे पियोन टायट रे जाले आमच्या व्हंकलांक घेवन सगळे डान्स मारताले विचार करूंक गेल्ल्याक आमकां वणांनी मारले आदल्या वर्सा आमचे बाबा काजार जाले पूण सगळे पियोन टायट रे जाले आमच्या व्हंकलांक घेवन सगळे डान्स मारताले विचार करूंक गेल्ल्याक आमकां वणांनी मारले आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा गेल्या घेवनाची घरां केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारां सगळीं आमची पाटणां बाबा वेताव त्या घरां ते बरें करू बंडकारांक दोन गट्ट ताळयो दिवया आपल्या भोव बरें येस आनी आतां आनी एक पद हांगासर गांवच्याक मनीस रॉनी लोबो तुमी फुडें येवचे तांचे एक पद आयकुया उपरांत एक संगता तस्वीर काडूंक आसा जंय तिगे सगळ्यांची संगता एक तस्वीर काडूंक आसा उपरांत एक तस्वीर काडूंक आमी रावचे सभी सुंदर नाव तुझे हिडा बारीक करू जीव तुझो हिडा तामसो दोसो रंग तुझो हिडा 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 सभी सुंदर नाव तुझे हिडा बारीक करू जीव तुझो हिडा तामसो दोसो रंग तुझो हिडा 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 पहिले तुका देखताना क्रिस्तांव म्हणून कोण जाणा ताका तुजें मेळटाना म्हाका बोगळे ते देव सुजाणा पहिले तुका देखताना क्रिस्तांव म्हणून कोण जाणा ताका तुजें मेळटाना म्हाका बोगळे ते देव सुजाणा येडा 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 सगळी सुंदर नाव तुझे येडा बारीक तुरू जीव तुझो येडा तामसो दोसो रंग तुझो येडा 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 व्यक्त सकत भितर जाता आ शरीर वाली म्हाका आपयता अव्यक्त सकत भितर जाता येडा 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 आस्वस्त पितर तुझे उदेता आ शरीर वाली म्हाका आपयता अव्यक्त सकत भितर जाता येडा 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 जय देव बरें करूं आनी एक पद हांगासर गांवच्याक तयार जाला मनीस एंड्री पिरेरा बचपे ताचे पद आयकुया आनी कोणा प्रमाण आसूंक जाय ती मुखार येवचें कोणा प्रमाण आसतली या हांगासर मुखार नाशेत वेदिरी नाशेत या नास नासची मुखार या नेंट्या काळजाक भुल्लो आवू मोग अशेवणू सजवून आयला काळजा तुझ्या आजरो मागवणू नवेन सदा धरतल हांव तुकाच लागवणू सदाच मोगार आमी बिडार बांदून ये तुझ्या सिंता मुझाज सिंता काळजाची तू राणी मुजी एकूच सिंता मुझाज सिंता गोपन मुठा धावून उडून एकूच सिंता सूर्याची ती किरणां पळे आमच्या तोंडार
मोगान आमच्या काळजांत एक बांगला मिळार दोगांय मेळून देवा लागी मागी आदार शाबी सोबीत बांधून वाडो मोकलो पोडार सूर्याची ती किरणा पडे आमच्या तोंडार मोगान आमच्या काळजांत एक बांधला मिळार दोगांय मेळून देवा लागी मागी आदार शाबी सोबीत बांधून वाडो मोकलो पोडार ये तुझ्या सेंता मुझ्या जसिंता काळजाची तोराणी मुझी ये तुझ्या सिंता मुझ्या जसिंता गोपान मुझ्या धावून मोडून ये तुझ्या सिंता उतार तुवें दिलाय म्हाका दोर मरवसो दिसतानी रात उडासता तुझ्या उतरांचो रेस्पेरातीच हात हाती आमचो दोगांचो केदना एक दीस येत आमच्या लग्नाचो उतार तुवें दिलाय म्हाका दोर मरवसो ओ दिसतानी रात उडासता तुझ्या उतरांचो रेस्पेरातीच हात हाती आमचो दोगांचो केदना एक दीस येत आमच्या लग्नाचो एक सिंता मोजा सिंता काळजाची तोराणी मुझी एक सिंता मोजा सिंता गोपान मुझा धावून मोडून एक सिंता गोपन मुझा धावून मोडून एक सिंता गोपन मुझा धावून मोडून एक तुझ्या सिंता. थँक्यू. मुखाच्यानो त्यामध्ये एक कळवणी आसा पदां नाच बँड ऐकत आसतना हांगासर रावया म्हणून जाता वय मू वय आमी पेपरे 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 डूम सुरवात करता आसतना यांचं चिंता परत्यान केदळा म्हणून सगळ्यांनी सारलें आसा पेपरे पेपरे डूम परत्यान जाय वय मू वय एक बरी खबर कितें म्हळ्यार तुमकां सगळ्यांक कळोवंक आमकां चड अभिमान पेपरे पेपरे डूम सीझन 2 यस ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर आसा वय यस ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर आसा ही खोशेची गजाल पण इल्ली बेजार आहे कितें म्हळ्यार तें गांवांत न्हय तें आमच्या मंगळुरान न्हय मस्कतान जाता. पयले फावटी आमी मस्कताक वता मस्कतांत आमचो कोंकणी जायतो लोक आसा आनी थंयसर आमी कार्य सदर करून चिंतलां हांगा तावन 20 जण आमी बँडा सवें बँड घेवन थंयसर वता आनी थंयसर आमचें पेपरे पेपे डूम सीझन 2 सादर जातलें त्या खातीर तुमचो पाठिंबो तुमचो सहकार खंडीत जावन आमकां आसा आनी की फुडें असलींच कार्य परत मंगळुरान जावंक जाय आनी अशें मुखारसून वचूंक जाय त्या खातीर आमी खंडीत जावन अभिमान पळयता खुशी पळयता असलें कार्य सदर करूंक आमकां हें चिंता पयल्या उपरांत ह्या कोंकणी खातीर कितेंय करी जाय म्हणल्यार उर्बा चड आनी चड चडत वता आनी त्या दिशेन असलीं कार्य करूंक आमकां एकल्यांक अभिमान कित्याक आमचेच गावपी माटवा गावपी आमचेच बँडकार बँड उरोवंक जाय त्या दिशेन ही एक प्रयत्न आमचे संगी मणेस्त रॉल्फी डिकॉस्ट हांगासर आसात एक घडी दयेकर रॉल्फी मुखार येवचें डेनिस मणेस्त रॉल्फी डिकॉस्ट तांची वळख जायत्यांक आसा आदले जिल्हा पंचायत मेंबर गांवान आतां प्रस्तुत मुल्कीचे पयले बचपेचेच आमच्या कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश हाचे अध्यक्ष जावन तांणी अपुर्बाची सेवा दिल्या आमचे मोगाचे इश्ट ते आज जायत्या कार्यामध्ये ते हांगासर आयल्यात तुमच्या सर्वांतर्फे आमच्या पंगडातर्फे तांकां मोगाचं स्वागत आमी मागता. 2 घट्ट ताळयो. आणि तशेंच ह्या वक्ता हांव हांगासर व्हड संतोशान मुखार पळयता कॅथोलिक सभेचो आतांचो उपाध्यक्ष जावन आसतो मणेस्त लॉरेन्स तुमी एक घडी फुडें येवच्याक विनंती आसा. तशेंच फादर फ्रांसीस तुमी एक घडी फुडें येवच्याक हांगासर आमी विनंती करता एक घडी तुमी फुडें येवचें वेदीचेर येवच्याक. तशेंच मणेस्त नवीन पेरेरा तुमी वेदीचेर येवचें. मणेस्त संतोष डिकोस्ता तुमी एक घडी वेदीचेर ये जाय म्हणून विनंती आसा. मणेस्त राजेश डिकोस्ता तुमी वेदीचेर ये जाय म्हणून विनंती आसा. तशेंच मणेस्त डेनिस डिसिल्वा आमी आमच्या पंगडाचे अध्यक्ष तुमी एक घडी वेदीचेर येवचें. मुगेचनो हांगासर भोव अपुर्बायेच्यो चुटुका तशेंच खावनां हांगासर वळिल्लीं आसात आनी आतां हांगासर चुटुका गावन सांगलेल्यांक आमी मान करूंक आशेता. तुमचो वेळ दिला कोंकणी खातीर तुमी कितें म्हणी खरी जें म्हणल्या ती एक आशा दवरून ती एक अभिलाशा दवरून तुमी हांगासर आयल्यात त्या देखून तुमकां आमी पयल्यान पयलें मान करूंक आशेता. हांगासर आमी आनी आमच्या
पंगडाच्यांनी तयार केल्ली सोबीत एक तमकी आसा ती तमकी आमचे मलगडे आदी यूज करताले आतां इल्लीशी उणी जाल्या जाल्यार ही परत तो एक उडास हांगासर जिवाळ करच्याक तमकी हांगासर हाडिल्ली आसा आनी हांगासर तुमची एक नांवां सांगतना तुमी दायकन मुखार येवचे आनी नांवां सांगूंक मनीस नवीन पिरेर तुमी दायकन मुखार येवचे नांवां आपयतना तुमी दायकन मुखार येवच्याक विनंती हांव नांवां आपयतां त्या सूर कवीनी मुखार येवन उडासाची काणीक स्विकार रोलपेटी कोस्तावन स्विकार करी जाय म्हूण विनंती. जोसे पिंटो किन्निगोळी, क्वादालूप डायस गोवा, रोशन कॅस्टरिनो पलाडका, एडी कार्दोस ताकोडे, फादर फ्रांसिस रॉड्रिगस अंतोनीगट्टे, माच्चा मिलार, मारिया पिंटो कुलशेखर, मॅक्सिम लुद्रिक बंदेल, सरस्वती नायक गोवा, गॉडविन पिंटो इजय, रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. उडासाची काणीक घेवन तुमी थंयसर रावचे उपरांत एक ग्रूप फोटो काडूंक आसतलो. रेमंड डिकुन्ना ताकोडे, रिची पिरेर देरेबैल, स्टॅनिस्लाव सोज किरें, एडवर्ड लोबो तोक्कोट्टू, पेद्रू प्रभू ताकोडे, लवी गंजीमठ, हेनरी मस्करेनस गंजीमठ, लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल, रेमी काटिपल्ला, अडिलेट देसाई इजय आणि लॉरेन्स डिसोजा सुरतकल. तशेंच जॉर्ज लिगोरे डिसोजा सुरतकल, लॉयड रेबो ताकोडे आणि कार्यनिर्वहण केल्लो विन्सेंट मॉरस मडांत्यार. सर्वांनी उडासाची काणीक स्वीकार करी जाय म्हणून विनंती. देव बरें करूंक. एक घडी मग हांगासर भोव अप्परुबायचे सेंट अँटोनी बँड आमच्या सांगातात आणि बरें सांगात दिला. ओके मनीस ग्रेशन एक घडी फुडें येवचे तुका आमी मान करूंक आशेता. कॅथोलिक सभेचो आतांचो उपाध्यक्ष मनीस लॉरेन्स आनी मान करच्याक विनंती आसा. मग संतोष वांटून घेतल्यार दोर्त जाता खंय आनी आज संतोष वांटून घेवच्या खातीर एक अप्परुबायचो बरो तरणाटो आसा. गांवांत तो मोग करतल्या गांवचो म्हणजे मोगर नाडसो आणि तो अप्परुबायची हांगासर फोटो काडून आसा आणि तो आमी आणि आमच्या पंगडांत एक अप्परुबायचो सांदो जावन ताची सेवा दिता आणि तो आसा आमचो फोटोग्राफर. तसो आज बर्थडे तो आसा मेल्विन. मेल्विन तुवें दयकर आमी आणि आमच्या पंगडाचे सक्कट सांदे मुखार या पळया. मनीस मेल्विन अप्परुबायची फोटो काडून आसता. अप्परुबायचो तरणाटो आमी आणि आमच्या पंगडाचो सांदो आज तसो बर्थडे. तर बेनकार तयार जाल्यात आमी तयार जाऊया. घट्ट ताळयो दिवया केक कतरते आसतना.
म्हणेस्त पिंटो पिंटो एक घडी तुम्ही मुखार येऊनचे या मुखार येऊनचे तशेंच हांगासर मगच न्हू तुमकां समेस्तांक धन्यवादाची दोन उतरां उलोवंक म्हणेस्त नवीन पिरेरी आमचे मुखार येता. पोएटिकाची 39वी कविगोष्टी. ह्या कविगोष्टीचे संपूर्ण प्रायोजकपण घेतिल्ल्या आमी आनी आमची ह्या पंगडाक हांव पयलें देव बरें करूं म्हणटा. ह्या आमी आनी आमची पंगडाचे अध्यक्ष आसात डेनिस डिसिल्वा, कार्यदर्शी संतोष डिकोस्टा आनी सर कारभाऱ्यांक काळजांतावन देव बरें करूं. आनी हे ही कविगोष्टी जायचे जाल्यार प्रमुख कारण आसा रोशन कॅस्तेनो. तो आशिल्ल्यान आमची आनी आमचो संबंद घट जाल्लो आनी ह्या कविगोष्टीक ताणें पयले बुन्याद ताणें घाल्ली. देखून पयलें रोशन कॅस्तेनोक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. तशेंच आयच्या ह्या कविगोष्टीचे सर हार्बर आपल्या माथ्यार घेतला. ताणें सर जबाबदारी घेवन सर अरेंजमेंट्स केल्यात. राजेश डिकोस्टा आमी आनी आमची पंगडाचो बडादी कांबोतो. राजेश डिकोस्टा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी सकाळींच्या कार्याक आमकां सैरे जावन हजर जाल्ले कॅथोलीक सभेचे अध्यक्ष संतोष डिसोजा, तशेंच फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयचे ही वेदी आनी हो जागो हे अरेंजमेंट सगळे आमकां इगर्जे तर्फेन ह्या आंतोनी गट्टे इगर्जे तर्फेन फुंक्याक साहित्याक लागून वदक्षून दिला. फादर फ्रांसीस आनी ह्या फिरगयेच्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतावन देव बरें करूं. दिनवास. आयच्या आतांच्या समारोप कार्याक सैरे जावन हजर जाल्ल्या रॉल्फे डिकोस्टा आनी लॉरेन्स डिसोजा सुरतकल तुमकां देव बरें करूं. आयच्या आमच्या हर एका म्हयन्यांत आमी अत्युत्तम कवितेक इनाम दिता आनी तें इनाम कोणाक येता? आमी आनी आमची पंगडाचो अध्यक्ष डेनिस डिसिल्वा. तुमी दिजय म्हूण एक कॅश आसा 1000 ते रोविन डिसोजा शांतीपुरा आनी हर एक म्हयन्याच्या कविगोष्टी 1000 रुपये कॅश दितात. आनी हे इनाम फावो जाता फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस. तुमी मुखार येवन हे इनाम स्विकार करूचय म्हण विनंती. पाद्र्यापान फकत ट्रॉफी मात घेतल्या. कॅश पोएटिकाच्या मुखल्या कार्यांक दान दिल्यात. तुमकां देव बरें करूं फादर. आयचे कॅटरिंग केला मॅक्स कॅटरिंग बसपे. डेकोरेशन आसा पार्टी डेकोरेटर्स अंतोनी गट्टे. बँड सेंट एंटोनी ब्रास बँड अंतोनी गट्टे. साऊंड्स आनी लायट्स कटिलेश्वरी साऊंड्स आनी लायट्स साऊंड्स अँड लायट्स. व्हिडिओ क्लेमेंट डिसोजा मुल्की. हे सर्व अरेंजमेंट केल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमकां विशेश सहकार दिल्ल्या जॉसी पिंटो किन्निगोळी तुमकांय देव बरें करूं. आनी चड करून इतलें व्हडलें कार्य जायचें तर पयले आमकां कवी जायचे. पयशिल्या गांवांतावन आपल्या करसार हांगासर येवन हजर जाल्ल्या सर कवींक गोवातावन आयल्यान जाल्यार ती आपल्याच करसार आयल्यात. आनी तितले आमचे वयर कविते वयर मोग दवरून पयशिल्या गांवांतावन हांगासर येवन कविता वाचल्ल्या सर कवींक चेपे उखलता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयचे कार्य यशस्वी जायचे तर कवितेच्या मोगान हजर जाल्ल्या सर रसिकांक देव बरें करूं. निमाणे आमच्या पोएटिकातावन आयोजकांक दिवचे एक उगडासाची काणीक ऑस्टीन प्रभू चिकागो आनी दिवची ती डेनिस डिसिल्वान स्वीकार करी जाय म्हण विनंती. आयचे भोव सुंदर रितीन कार्यनिर्वहण केला विन्सेंट मोरस मडांत्यार. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी बारी बऱ्यो करून ओयो सांगून
आणि बारी एक अपूर्वयाचे सुगाण धरला जॉर्ज लिगोरे डिसोजा आणि एक बार्मीक विश्लेषण करून बारी बरें करून कवितेचें विश्लेषण केलां आमचो कवितेचो दाक्तर म्हणयेत लॉयड ऑस्टीन रेगो. तुमकांय देव बरें करूं. आमी आनी आमच्या पंगडाच्या सक्कड संदेटी मुखार आपल्या तुमकां उडासाची काणीक हांगासर पयोटिका कवी गोश्टी पंगडा तावन तुमकां दिवंक शेतां तुमी हो मान हांगासर स्विकार करच्याक विनंती आसा. तुमच्या सहकारा वरवीं हें कार्य आज यशस्वी जालां म्हणलो संतोश. ताका देखून हांगासर ह्या पंगडा तावन तुमकां हांगासर एक उडासाची काणीक आमी दिताना मगोचनो हांगासर पणस आसा पणस तुमी टेस्ट करूंक जाय ती सक्कडांनी. क्रिस्बल म्युझिक हांणी सादर केल्लें लवी गंजी माटा हिच्या लिखण्यात अनुदेल्लें हें पद आज रिलीज जालां तें आतां हांगासर आमी आयकुया. देवच्या जंट विला गुंडाम गुंडाम गुंडयताय संसरा माथ्यार चडयताय रोदा बळांक समकताय बिरांक ती मोदे हासयताय ल्हाना व्हडांक बुलयताय रंपम पारा रम सडच्या देवच्या जंट विला गुंडाम गुंडाम गुंडयताय संसरा रोदा बळांक समकताय बिरांक ती मोदे हासयताय ल्हाना व्हडांक बुलयताय रंपम पारा रम चंद्रामा माग तुकलयताय बडगा सुकराक लचीक घालताय काळक्या मोडांक जंपय मारताय बिरांक ती मोदे हासयताय नाना व्हडांक बुलयताय रंपम पारा फेरींत परत मेळ्या उबा तपकळची रोदां आसून
देव बरें करूं 2 ताळयो लवी गंजी म्हणटा हय तिजे तावण हें पावद हांगासर जालां ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी बरें मागता मस्त जण गवपी आसात आज मस्त जण गवपी आनी पदां सादर केल्लीं आसात तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव एक पावद हांगासर शांती डिकॉस्ट आनी प्रिमा डिकुंडा डिकॉस्टा ती हांगासर सादर करतात 17 सोरून 18 लागली माय काजाराची हय जावन आयली प्राय रातीक सपनां कित्याक दोसतात काय मुझे काळीज लासून येता हाय 17 सोरून 18 लागली माय काजाराची हय जावन आयली प्राय रातीक सपनां कित्याक दोसतात काय मुझे काळीज लासून येता हाय काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पडयाशे भोगता रातीक न्हिदता सपनां पडटा कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पडयाशे भोगता रातीक न्हिदता सपनां पडटा कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता पयशियो सोलूंक नाका माय ताचे मन जाय जे मोगाची माय ताची सोबाय बायलान तेची ना बऱ्याशे गुण असो नवरो जाय पैसा वालो सोलो नाका माय ताचे मन जाय जे मोगाची माय ताची सोबाय बायलान तेची ना बऱ्याशे गुण असो नवरो जाय काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पडयाशे भोगता रातीक न्हिदता सपनां तोडटा कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता काळीज लासता मोगान शिसता कोणाच्या मोगार पडयाशे भोगता रातीक न्हिदता सपनां पडटा कोण तो राजा येवन म्हाका भेटता नदर तुजी मुजेर पडटाना काळीज मुजे ते फुमार जाता म्हज्या कुशीची घरगोतून मोग वाडोवची घरगोतून नदर तुजी मुजेर पडटाना काळीज मुजे ते फुमार जाता आंजेलिना आंजेलिना सोबीत तुझे नाव आंजेलिना उतां बसताना रातीक न्हिदताना उगदास म्हाका येता तुजो आंजेलिना हांव आसा म्हणून हांव ग्वार जायत्या चेडवांक मोठी कोपार चेडू बरें मेळात जाल्यार येवच्या वर्सा जाता काजार चेडू मात्र काळे नाका गोरे गोरे आसूंक जाय मोटवे नाका मोटे नाका सोबितांनी दिसूंक जाय उन्नी तरी म्हयन्याक एका 50,000 जोडूंक जाय चेडवा केलो कोणी एकलो फॉरीन नासूंक जाय चेडू मात्र काळे नाका गोरे गोरे आसूंक जाय मोटवे नाका मोटे नाका सोबितांनी दिसूंक जाय उन्नी तरी म्हयन्याक एका 50,000 जोडूंक जाय चेडवा केलो कोणी एकलो फॉरीन नासूंक जाय हांव आसा म्हणून हांव ग्वार जायत्या चेडवांक म्हजी कोबार चेडू बरें मेळात जाल्यार येवच्या वर्सा जाता काजार
जोत नका देणे नका गुण बरे आसूंक जाय म्हाका तर काम ना ताणे म्हाका पोसूंक जाय घरा तर जेवंक ना मांद्री सोडून न्हिदोंक जाय सोरो पियेल्यार सुदारसून व्हरूंक जाय जोत नका देणे नका गुण बरे आसूंक जाय म्हाका तर काम ना ताणे म्हाका पोसूंक जाय घरा तर जेवंक ना मांद्री सोडून न्हिदोंक जाय सोरो पियेल्यार सुदारसून व्हरूंक जाय हांव आसा म्हणून हांव ग्वार जायत्या चेडवांक म्हजी कोबार चेडूं बरें मेळात जाल्यार येवच्या वर्सा जाता काजार देव बरें करूं आनी मगो न्हू तुमी जेवते आसतना तुमची दिश्ट ह्या वेदीचेर घाला कित्याक म्हळ्यार दोग गवपी आयल्यार आनी एकलो हांगासर ताचे डान्स करून दाखयता ताचे डान्स पळोवन तुमकां समेस्तांक तो दोशी करता त्या देखून तुमची दिश्ट इल्लेशे ह्या कुशीन आसून दी तुमचे जेवते आसतना दिश्ट ह्या कुशीन पळया आनी दोग गवपी आतां मुखार येतात आमच्या माडेन तेरचे म्हणजेच विन्संट आनी विनय मुखार सरतात तांचे पद आनी एक नासी हांगासर आसा तुमी समेस्तांनी पळोवचे मागले 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 मेळणारे टोकले टोकले उगते जावणारे मागले 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 मेळणारे टोकले टोकले उगते जावणारे सर्गा वयल्या सांता लागीं इतले मागताना ओहो आमकां एक विजा मेळणारे विजा एक एक विजा 10,000 विजा मला घेतल्यार व्हडली माय काजा विजा एक एक विजा 10,000 विजा मला घेतल्यार व्हडली माय काजा सांत आंतोनी सुखर सायबिनी कितले जाले आमी मागलेले वर सांगेली प्रायम इक्वाली राखून राखून केस दोवे झाले सांत आंतोनी सुखर सायबिनी कितले जाले आमी मागलेले वर सांगेली प्रायम इक्वाली राखून राखून केस दोवे झाले राज्य सगळे तरणाटे मस्कात कतार दुबाय गेले गावात आम्ही दोघं सोडलेले गल्पांत आमची कोणी नात रे काजार जाल्यार बायले धाडत रे गल्पांत आमची कोणी नात रे काजार जाल्या बायले धाडत रे गल्फाक वचून आयल्या बगार मुद्दो नासतना ओहो गांवान कोणी चेडू दिना रे विजा एक एक विजा 10,000 विजा मला घेतल्यार व्हडली माय काजा विजा एक एक विजा 10,000 विजा मला घेतल्यार व्हडली माय काजा सेड्या बा मन करून म्हाकाय मस्कत वरा जात करचो ना वायट चिंतचो ना हे राम बरी म्हाकाय गिरेज करा गांवांत काम केल्यार घरा जेवण एक सुदन पारा बिरमतेन म्हजोय उडास बरा केन्ना आमचो दीस येत रे गल्पाक आमकां कोण पायत रे
केन्ना आमचो दीस येत रे गळपाक आमकां कोण पायप रे एक सफारी सूट मारून रजर पावतना ओहो जिंकले चेडू आमचे जायत रे विजा एक एक विजा 10,000 विजा मला घेतल्यार व्हडली माय काजा कसा आल्ला आमचा आब बरं आल्ला गे परतून एक पटी जाय गी हा जाय इल्ल्या वेळान येता त्याच्यामध्ये आता आमच्या संगत असा मॅक्सिम लोद्रिक ताचे एक पद तो गायता ताच्या उपरांत परतून आमचो विन्सन डिसोजा मुखार येता मागीर आबी येता जायती गे आबी येता आबा सांगता तुम्ही सगळे नासा जाय म्हणून विनंती आणि आता आमचो बहु अस्कुर्या मुकामळाचो बहु सोबीत मिशांचो ಮನೆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೊದ್ರಿಕಚ್ಚೆ ಪಾದತ ಐಕೋವ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ ತಾನೆ ನಾನು ಹಾಡುಗಾರನಲ್ಲ ಸಂಗೀತಗಾರನಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಈವನ್ ಕವಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಕವಿ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನೊಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಇದ್ದ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಲೋಹದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗೀತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅವನೇ ಹಾಡ್ದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುಗಾರನಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಶುರು ಮಾಡಲಾ ಅದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಲೋಹದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಲೋಹದ ಹೆಸರುಗಳು ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಾಮ್ರ ಎಸ್ ಕಬ್ಬಿಣ ಕಂಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಹಾಡು ರಚಿಸಿದ್ದ ಅದು ಹೀಗಿತ್ತು ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಹಿತ್ತಾಳೆ 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 ಕಂಚು ಕಬ್ಬಿಣಮು ತಾಮ್ರ 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 ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಸಿಯಂ ಪಾದರಸ ಟಿನ್ 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 ಬಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತವರ ಸಣ್ಣ ಹಾಡು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು मनेस्त जीवन डिसोजा कुलचेकर हांगासर आसा आमच्या मुखार एक भोव अपुरबायेचें पद सादर करतलो रॉनी लोबोय आसा रॉनी लोबोकी आपोवन दिता ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಯೇ ತೂಯೇರೆ ಪೊಲ್ಲುಯೇ ಈ ಊರು ಪುಟದೇಯ ಅವು ನಮ್ಮಯೇ ಭಾಗ್ಯಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಯೇ ತೂಯೇರೆ ಪೊಲ್ಲುಯೇ ಈ ಊರು ಪುಟದೇಯ ಅವು ನಮ್ಮಯೇ ಭಾಗ್ಯಯೇ ರಸ್ತೆ ಬರೀತ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರ್ಕ್ಯೋಳಿ ಲೈಟ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಪೋತಿನ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟಾಲ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಐವ ಕರ್ತೀಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪುಡು ಅಟ ಕರೆಂಟ್ ವಾದ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಲ ಬೂರಿಟು ಬೋರೋಡು ಅಂಚ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಲಾದ ಸುಳಿಪು ಬೋಲ
गुरीत बोरोडू कुडला दौरोडू पारी मीनुदाराशिये नगे तिलियरे तिक्कोजी अವು पोपुंडु अंचिये नम कुडला दौरोडू पारी मीनुदाराशिये नगे तिलियरे तिक्कोजी अವು पोपुंडु अंचिये दक्किग पोंड तुदु बरोडु मीनुदाराशिये एट्टी बंगुडे मांजी अंजाल मल्ला भूताईलु भक्तिले काने लोडिग पार्दु सीदाई पोपुंडु अंग एकले नसीबुडु तिंगेरे मात्र तरु भूताईये अंड एकले नसीबुडु तिंगेरे मात्र तरु भूताईये ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾದ ಊರೋಡು ಬಾರಿದ ಮರ್ದ ಮಾರ್ಗೋಲು ಆಯ್ತಾ ಪೊಲ್ಲು ನೋಪನ್ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತು ಆತುಲ ಗುರಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲಾದ ಊರೋಡು ಬಾರಿದ ಮರ್ದ ಮಾರ್ಗೋಲು ಆಯ್ತಾ ಪೊಲ್ಲು ನೋಪನ್ ಪೂಜೆ आयत आतला गुरी हुंडू रिक्षाड पोंडा मैकली बेले तोडिगे आपुंडू बसड पोंडा ओणद जल रांदोंडु पोवोडू सैकल पोंडा टायर पंच तार पुडावुंडू अडलेल्या गुरीन तोजद तोंडा रैदुला तेकोडू अडलेल्या गुरीन तोजद तोंडा रैदुला तेकोडू नम कुडलाद ऊरुये तूये रे पोल्लुये ಈ ಊರೋರು ಪುಟ್ಟಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾದ ಊರುಯೇ ನಾನೇ ತೂಯೇ ಪುಲ್ಲುಯೇ ಈ ಊರೋರು ಪುಟ್ಟಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವೇ ರಸ್ತೆ ಬರೀತೆ ಪೊಲ್ಲು ಪೊಲ್ಲುದ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಲೈಟೋನು ಬಯ್ಯ ಪೊಟ್ಟಿನ ರಾಂಡೆ ಮೋಟಾಲ ಪೊತ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನೋದು ಸೈವ ಸತೀಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಪೋಡು ಅಟ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡೋಳ ಗುರಿತು ಬೋರೋಡು ಅಟ ಸಾದಿಡ್ ಪೋಳಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಡ ಗುರಿತು ಬೋರೋಡು काळजाच्या कोनशान दवरून आशा पाद्यम सोरावलाय कित्याक पिशा एवढे तो एवढे बगरे मजा बंबई सरगार वैते आसा काळजाच्या कोनशान दवरून आशा पाद्यम सोरावलाय कित्याक पिशा एवढे तो एवढे बगरे मजा बंबई सरगार वैते आसा ये 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 बंबई ये 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 बंबई काळजाची आशा तुझी दामन ये 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 बंबई ये 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 बंबई ये 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 बंबई काळजाची आशा तुझी दामन
मुंबईची चेडवां बरी बरी कंपेनी दिवच्यान बारी बोरी अर्दे गोडे ती नेसता तरी काळजातांची तोडप्या बरी मुंबईची चेडवां बरी बरी कंपेनी दिवच्यान बारी बोरी अर्दे गोडे ती नेसता तरी काळजातांची तोडप्या बरी ये 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 बंबोई ये 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 बंबोई काळजाची आशा तुझी तांबई ये 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 बंबोई लबंगन माटो गेला रन्नी गेलो रसो केला दुकर मारू उदाक तापयला वळ देंडले शिरो वळा घरांक जमयला नास नसो आमकां आपयला लबंगन माटो गेला रन्नी घालून रसो केला दुकर मारू उदाक तापयला वळ देंडले शिरो वळा घरांक जमयला नास नसो आमकां आपयला आता नवरे बाबा रसू आज मागीर रोस जाता सांगचे राज लकई लकई बाटली लकई परपून गेलो नाच नाच नाचते बोलका नाच आता नवरे बाबा रसू आज मागीर रोस जाता सांगचे राज लकई लकई बाटली लकई परपून गेलो नाच नाच नाचते बोलका नाच वरयता तयार जाता मालगेळ्यान ते बेसावंक घेता माटवा मध्ये बांकार बसून हातान बश्यो घेवन स्त्रियो आसात राखून भव्य म्हणून रोस पुसूंक येणे ओरत गेलो नांवच्याक तेणे पंक्ट गेल्यो जेवच्याक बकय बकय सगळें बकय मागीर म्हाकाय तुकाय बायलां आसा नाचच्याक येणे ओरत गेलो नांवच्याक तेणे पंक्ट गेल्यो जेवच्याक बकय बकय सगळें बकय मागीर म्हाकाय तुकाय बायलां आसा नाच सदा शिवानी ना पादावा हेळुदेणे पट्टिंगರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಸದಾ ಶಿವಾನಿನ ಪಾದವ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಪಟ್ಟಿಂಗರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬಾರದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇದಬಾರದು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಯಾರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಾರದು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಾರದು ತಂಪಿಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವಾದ ಹೂವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾರ್ಚಿ ಪಾನ ಒಂದೂರ್ಚಿ सगळ्यांनी नाव कितें गेला कळ्ळे पांगळाचे नळे मंगळूरचे सर्वांनी बारी बरे मुळा वाना कोट्टारची पाना वंजूरची सगळ्यांनी नाव कितें गेला कळ्ळे पांगळाचे नळे मंगळूरचे सर्वांनी बारी बरे मुळा गोरवां आरवांतली बरी गई चेडवा उर्वांतली बरी गई कोडयाळा गोरवां आरवांतली बरी गई चेडवा उर्वांतली बरी गई कोडयाळा चेडवा भितर चेडू कोणते मुळार तुझे नाव इजाबेला चेडवा भितर चेडू कोणते मुळार तुझे नाव इजाबेला बेला इजाबेला बेला इजाबेला फुला भितर फुला स्वादी वाली उतेला सक्रीनाच्या मेला मुझा इजाबेला